रेतीरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आयच्या दिसा हे रेतीर चलोन व्हरूंक मानादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा कोडयाल तावन ते आयल्यात. जेप्पू सेमिनारींत प्राध्यापक तशेंच जेप्पू सेमिनारीच्या सांजुजेच्या इगर्जेंत पिर्गज याजक ते जावन आसात. हांगासर ते आयल्यात. पयशेंतान पयले फावटी येतात हे रेतीर दिवंक. हांगासर ते आयल्यात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन हरयेका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां स्तुती सोलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात मोगाचे न्हू. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा आनी तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मरिये मायेक समर्पण दिल्ल्या पूण शेतांत अर्ध्या दिसाची रेतीर करूंक आमी हांगासर आसा. सबार तेसांवां इरादे आनी आमचे सगळे कस्त दूख घेवन हांगासर आमी आयल्या. रेतीर म्हणलो एक बोवापूर बायेचो शब्द इंग्लिशांत आमी रिट्रीट म्हणटा. तो शब्द आमी इल्लोसो विंगड करून समजलें जाल्यार हाका एक बोवापूर बायेचो अर्थ आसा रिट्रीट. न्ही रिट्रीट म्हूण सांगल्यार परत आमकांच आमी सुदारसून घेवचे. आमकांच आमी सुदारचे जाल्यार परिस्थिती कशी आसा म्हणून आमी समजाचे. देखून रेतीरे वेळार आमी खंय आसाव, आमची परिस्थिती कसली हें पुरो समजून घेवन परत आमकांच सुदारसूंक आमी प्रयत्न करचे. आनी ह्या आमच्या वावरांत देवाचो आदार, देवाची काकूळत, देवाचें बोगसाणें, पवित्र आत्म्याची सकत हें सगळें आमकां भोव गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पवित्र आत्मो आमकां भोव गरजेचो. देखून ही रेतीर प्रारंभ करता आसतना ताची ससाय आमी मागया. पवित्र आत्मो बळादीक आनी शक्तिवंत आमकां पवित्र करता. पवित्र आत्म्याचो उजो आमकां नितळ करता. पवित्र आत्म्याची सकत आमकां भरता. खंयचेय कस जावं, पिडा जावं, अनवार जावं, पंतावन जावं, ती धैर्यान फूड करूंक पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता. देखून आमी सगळीं उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. हें कन्नडा कंतार तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पावनात्मने, प्रिया पावनात्मने बोवापूर बायेचें गीत जायते फावटी आमी गायलां. आज परत गावन पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर, आमच्या कुडीचेर, आमच्या आत्म्याचेर, आमच्या कस्ता अनवाराचेर आमी मागया. आनी आमी करचो हर एक वावर, हर एक प्रयत्न तें पवित्र जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावं दी. तर पवित्र आत्म्याक उलो मारून हें गीत आमी गावया. पावनात्मने, प्रिय पावनात्मने, इडिदु बारा बेगा बारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. परत पावनात्मने, प्रिय पावनात्मने, इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದ
ಸಾಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ पवित्रात्म्या येदवोन आमचेर पवित्रात्म्या आमकां तुज्या सक्तेन भर सिनाई पर्वतार देवल्ल्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये शिसांचेर देवल्ल्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये आमच्या आत्म्याची तान बगय आमच्या खाळसाची तान बगय तुजी सर्व देणी जाणवाय गिण्यान बोध घटाई समजणी भक्त आनी देव विरांत आमकां फोव कर तुज्या देण्यांनी आमकां बोडवंत कर तुजी सकत आमकां फोव कर संवसारांतल्या सर्व कश्टांक फूड करूं पिडा शिडा अनवरां हाचेर सैत भरूं तुजी सकत आमकां फोव कर ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ हालेलुया praise the Lord hallelujah praise the Lord पवित्रात्म्या सांगात म्हणा पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये आमकां तुजी सकत दी आमकां तूं पवित्र कर आमचे थंय आसलें मेळेपण बसपून उडय शिसांचेर देवल्ल्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये आमकां बळवंत कर आमकां धैर्य दी देवाचे उतर परगट करून आमकां तुज्या सक्तेन भर आमकां मेळची पंतावना धैर्यान फूड करूंक तूं आदार दी हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये हालेलुया 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 praise the Lord 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 एक घडी भर माऊनपणी देवाचो आदार आमी मागया आयच्या दिसा पवित्र आत्मा आमची म्हत्वस वाडोवन दी देवाचें उतर आयकूं आनी तसो नियाळ करूं आनी तें उतर आमच्या जिणयेन पाळूं तत्स पवित्र आत्मो आमकां ताच्या सक्तेन भरूं दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका समिया थंयसो मुखार चलत वेता जेसून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो जेसून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो
उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे फातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सभे पंक्तीर बसले. हे फरिसेवांनी पळयले आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मिस्त्री सुंकागारा आनी फातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हवायला फातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. तेकन बश्या. म्हाका भाव भयणीनो, भलायकी मायेच्या पुनशताक आमी सगळीं आयल्या. आज सकाळीं कठीण पावस जालो न्ही. पावस आसलो, जायते अडकळी आमकां आसले, मारोग सामाना. हे सगळें आसल्यार आमी ह्या भलायकी मायेच्या पुनशताक हांगासर आमी आयल्या. देवाचो अनुभव सोडूं आमची भलायकी मोतीची आनी कुडीची बरी उरोंक जाय आनी ह्या खातीर मागोवंक हांगासर आमी आयल्या. जुलय म्हयन्याची 1 तारीख आमी पळयलें जाल्यार सगळ्या दाक्तेरांचो दीस आचरण करता. दाक्तेरांचो दीस हर एकल्यांक एक दीस आसा न्ही गे. आवयांक दीस आसा, बापयांक दीस आसा, भावांक दीस आसा, भयण्यांक. तशेंच दाक्तेरांकय एक दीस आसा. आनी दाक्तेरांचो दीस आमच्या भारतांत जुलयच्या 1 तारखेर आचरण करतात. हांगा तुमचे पैकी कोणी दाक्तेर आसात गी? दाक्तेर कोणी आणल्यार वर घाला पळया. हां, कोणी नात. तुमची भुरगीं कोणी दाक्तेर जाल्लीं आसात गी? हां, एक हांगासर आसा, दोगां आसात. ओके. तुमची भुरगीं वा भाव भयणी दाक्तेर जाल्ली थोडी दिसांना आसोंक पुरो. बरें. कोणी एकल्यान अशें सांगलेलें आसा, देवाच्या उपरांतलो सांगो दाक्तेरांक दीस सकय. कितें म्हणटा तुमी न्ही गे? दाक्तेरांक दीस कित्याक म्हूण सांगल्यार जायतीं कारणां आसात. देवा उपरांतलो सांगो दाक्तेरांक आमी दीस. कशें देव जीव राखता तशेंच दाक्तेरी आमचो जीव राखतात न्ही गे. कितलीं जाणां येदोळ म्हणसर हॉस्पिटलाक वचनातलीं आसात. हॉस्पिटलाक वचनातलीं, दाक्तेराक मेळनातलीं आसात गी. हां, एक नंतर आनी एका संदर्भार दाक्तेराक मेळजेच न्ही गे. हांव जल्मलोच दाक्तेराच्या हातांत. मस्त जाणां मस्त संदर्भार कितें म्हणटात, विविध हंतार दाक्तेरा लागीं आमी वचाचे. ते देखून दाक्तेर आमकां लागीं कशें देव आमकां लागीं गी, तशें दाक्तेर जायते फावटी आमकां लागीं जाता. हॉस्पिटलाक गेलें जाल्यार, भलायकी पाड जाली जाल्यार, कितें आमच्या कुडीन उण आसल्यार आमी आस्पत्रेक वचाचे, दाक्तेरांक मेळाचे, वकात तांणी दिल्लें खाण घेवचें. देखून दाक्तेर आमचो जीव राखतात. दाक्तेर कांय थोडे फावटी आमकां आमचो जीव परत मेळचे बरी करतात. कांय थोडे फावटी मरणाच्या तनीर आसतात न्ही गी. कोणी ICUक गेल्यात गी. ICU हॉस्पिटलान थोडे जाणां एडमीट केल्ले आसा न्ही गी. मस्त जाणां ICU गेल्यात. ICU म्हळ्यार कोणी एकल्यान सांगलें, थंयसर हॉस्पिटलान कटल्यार न्हिदोन वयर पळयतना ICU देवाक म्हणचे की देव हांव तुका पळयता म्हूण सांगून. ते दाडा इल्लीशें भिरांत आनी बरें दिसता न्ही गी. देव लागीं आसलें बरें दिसता. ICU, ओ गॉड ICU. कशेंय जावं आमी थंयसर वेतना आमकां दाक्तेर आसात, आमकां सुदारसितात, देवाचो उडास आमकां येता, पिडा गूण करतात. आनी आयच्या काळार भलायकी क्षेत्रांत भिरांकूळ क्रांती जाल्या न्ही गी. नमुन्याची पिडाय आसा, नमुन्याचे दक्तेरी आसात, नमुन्याची वखदाय आसात, नमुन्याचे कॉम्प्लिकेशनी आसात. पूण कशेंय जावं देवान आमकां आस्पत्र दिल्यात, दाक्तेर दिल्यात, भलायकी पाड जाताना इल्लेशें बरी जावं अवकाश आमकां दिल्यात. देवाक आमी अर्गां दिवया. कांय थोड्या जाणांक दाक्तेरांक म्हण अवकाशच ना.
कांय थोडी जाणां पिडा येवन तशेंच मरतात. तांकां पयशे ना आसूंक पुरो, धाकटेर ना आसूंक पुरो, आस्पत्रे ना आसूंक पुरो, पूण आमकां ह्या करावळींत जियेतल्यांक जायते आस्पत्रे आसात, धाकटेर आसात आनी आमची जतन ते घेतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून धाकटेरांक आमी मान दिसय, धाकटेरांक आमी मान दिसय आनी धाकटेराक आमी आमच्या जिणयेंत थोडे पटी राखून रावता. न्ही पिडा येतना मस्त गडीस जाताना कोणी बिजी आसा म्हणून आमी सांगता गी ना न्ही. धाकटेराचें अपॉयंटमेंट 2 दीस जाल्यार आमी राखून रावता. कांय थोडे पटी थोड्या धाकटेरांक कितली उठली लायन न्ही, एका 5 वरां रेन राखून रावतात. दनपारां थोडे पटी सांजेर मेळटात. कोणी हॉस्पिटलांत आसल्यार म्हाका लेट जालो, बिजी आसा, वेगी पाटी घरा वचचें कोणी सांगना. गुण जाल्या उपरांत पाटयेचें म्हणलें आमचें चिंतप आसा. त्या देखून पिडा आयल्या दाळा धाकटेराच्या हातांत आमी संपडल्या वेळार आमी कितलो वेळ ते रावूं की त्याग करूं की सॅक्रिफायस करूं की आमी तयार आसा. कशें जावं ही आमच्या जिणयेची वास्तविकता. म्हाका भाव भयणीनो, सर्व धाकटेरां पैकी श्रेश्ठ धाकटेर कोण? कोण? जेजू. जेजू सर्व धाकटेरां पैकी श्रेश्ठ धाकटेर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी म्हणटा जेजू दैवीक वयस. आमच्या भोंवतणी आसचे धाकटेर आमची शारिरीक पिडा, कुडीची पिडा ती आमकां गुण करूंक आदार दिता. पूण जेजू व्हडलो धाकटेर आमची शारिरीक पिडा मात्र न्हय, आत्म्याची पिडा आनी खंयची पिडा आसल्यारय तो गुण करता, गुण करता. जेजू धाकटेर म्हणलें चिंतप आयच्या वांजेलांत आसा, आयच्या वांजेलांत आसा. मातेवाच्या आपोवण्यांत थंयसर धाकटेरा विशींत उल्लेख केल्लो आमी आयकता. जेजू म्हणटा भलायकी आसलेल्यांक वयसांची धाकटेरांची गरज ना. ताची गरज कोणाक? पिडेस्तांक मात्र. हॉस्पिटलाक घेवचें कोणें? पिडेस्त मात्र. तांकां आपोवन हाडटले भलायकी वता आसात, पूण हॉस्पिटलाक सडावत जावन येवचें पिडा आसलेल्यांनी, कस्त आसलेल्यांनी आनी थंयसर धाकटेराक मेळोवन घेवचें. देखून जेजू म्हणटा हांव आयला पिडा गुण करचे खातीर, हांव आयला पिडा गुण करचे खातीर. हांव आयला फातक्यां पासत भाग्यवंतां पासत न्हय. भलायकी आसलेल्यांक वयसाची गरज ना. ताची गरज आसा कोणाक? पिडेस्तांक मात्र, पिडेस्तांक मात्र. देखून एक सत आमी समजून घेवंक जाय. जेजू आमचो दैवीक वयस, जेजू आमचो दैवीक मेस्त्री, जेजू व्हडलो एक दैवीक धाकटेर. सक्कड पिडांक ताचे थंय वखद आसा. जेजू थंय वखद नातल्ले म्हणून ना. खंयचीय पिडा जावं दी, खंयचीय समस्या जावं दी, जेजू थंय ताका वखद आसा. देखून जेजू एक व्हरतो वयस म्हणलें आमी समजून घेवचें. तर आतां दुसरें सवाल, पिडेस्त कोण गे म्हणचो कोण? न्ही गे. जेजू आमचो वयस, पिडेस्त कोण गे म्हणलें सवाल. थोडी दिसांना आमी चिंता आमी भलायकी वोंत आसता न्ही गे. भलायकी वोंत आमकां सडावत. थोड्यांक पिडा ना आसूंक पुरो, देवाक अर्गां दिवया बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर. पूण नमुन्या नमुन्याची पिडा आसात. कुडीची पिडा सोड न्हू, दुसऱ्या दुसऱ्या नमुन्याची पिडा आसात. धाकल्याक आमकां कितल्या जाणां सकाळांक बेजार जाता गी. बेजार जायनातली कोणी आहात गी. हातोर गेला वळ्या म्हाका येदोळ म्हणसर बेजारूच जावंक ना. मस्त पटी आमकां बेजार जाता न्ही गे. थोडे पटी इल्लीशी बेजाराय, थोडे पटी कंडापटे बेजाराय. बेजाराय एक पिडा. बेजार जाताना आमी कोणा लागीं येता? कोणा लागीं येता? थोडे पटी आमच्या कुटुंबाच्या सद्या सांगाता वेता, फ्रेंड्सां लागीं आमी उलयता. खंय काय आमकां कितें म्हणटात, मस्त बेजाराय जाल्यार आल्तारी मुखार आमकां रावन मागणें करचें, नाजाल्यार इगर्जेक वचचें. भाग्यवंत गांठ्यांत इल्लोसो वेळ मागण्यांत वेळ करचो, जेजू लागीं मागचें म्हणटा. करता गी ना आमी न्ही गे. आमकां बेजार जाताना आमी सक्कड मागणें करता. त्या देखून बेजाराय एक पिडा ती सक्कडांगी आसा. कोणाकी म्हाका बेजारायची पिडा ना आमी सांगूंक जायना, सक्कडांगी आसा. आनी एक विशेश म्हळ्यार आनी राग येवची पिडा न्ही गे. राग येवची पिडा. राग येतना थोड्यांक पळयचे तांबडे तांबडे जातात, नाक तांबडे तांबडे जाता, टोमॅटो बरी न्ही गे. मस्त जाणांक राग येता.
कोणी राग येनातली आसा ती हांगा म्हज्या जिणयेंत येतोळ म्हणसर म्हाका रागत ती येवना सक्कडांक येत न्ही सक्कडांक हांगा आसल्यान सक्कडांक बेजार जाता राग येता थोडे पटी विरार जाता आमी न्ही समस्या आसात घरचे समस्या आसात आर्थीक समस्या आसात भुरग्यांचे समस्या आसात आनी विविध नमुन्याचे समस्या आसात आनी हे समस्या येता आसतना आमी विरार जावची एक काले म्हणटात पिडात ती आनी एका रितीची पिडा आनी ना सोंसणीकाय न्ही ना सोंसणीकाय थोडी जाणां उलयतना इतले बडे रागार जातात की एक उलयल्यार 4 फाटी जाप दितात न्ही ना सोंसणीकाय म्हणटात घरांनी थोडे पटी आमकां आयको मेळटा सोंसणीकाय थोडे पटी ताका एक मीत आसा ताच्या उपरांत मागीर काले म्हणटात बारीक कस सोंसून व्हरूंक म्हणटा न्ही ना सोंसणीकाय आनी सोंसणीकाय आमकां नातल्या वेळार आमी कशी जाता म्हणल्यार एक व्हिडियो कान पळयल्यार बरें थोडे पटी आमकां तें नाल्यार समजना न्ही त्या देखून ना सोंसणीकाय सक्कडांगी आसा थोडे पटी फारीकपणाची चिंतना येतात फारीकपणाची चिंतना आमकां मस्त लुकसाण गेल्ल्या मनशांक फारीकपणाची चिंतना येतात मनीसरल्यांक येतात न्ही येतातच ती चिंतना आयिल्ले कुठले पातक जाले म्हणून अर्थ न्ही पूण ती चिंतना येतात पूण ती चिंतना आमी कार्यगत केल्यार मात्र पातक जाता थोडे पटी मोसोर म्हणलो आयकला लागी तुमी मोसोर म्हण पाद्राबण म्हणलें हांगा कोण आयकी मोसोर ना म्हणटलो पाद्राब आं कशें मोसोर आगी दिसता गी तो आं मोसोरी व्हडली एक पिडात न्ही कोणेगे एकल्यान अशें पोट घडलेलें आसा ना मसराक वकात ना मसराक वकात ना मसरी मनशाक मातयेंत पुरल्यारी लाग्गेल्ल्याक बरकात ना न्ही मिस्त्रेंत पुरल्यारी लाग्गेल्ल्या की मसरी मनशांक सांगाताल्यांक उरल्यांक तो बरें जावंक सोडिना त्या देखून मोसोर म्हणली एक भिरांक कुळपिडा हांगा ना कलमाडींत बिलकूल ना ती न्ही देवा घर दिवया आसोंक नजो हे दुसरें जावन येवचें जाल्यार आमी बंद करचें जाय त्या देखून मोसोर म्हणली पिडा आमकां आसोंक नजो हे आसल्यार आजच धांवडायचें आमी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आशा न्ही आशा आनी एका रितीची व्हडली पिडा न्ही तुमी सडावळ जावन विलपियाबाची पद आयकला आतां सोंग बरो ताणें आशे भशेन बरें एक पद घडलां ही अशें आसा आशा थरावळ आशा नमुन्याची आशा केदना ती उपजाता केदना ती पालवाता पोंतांक ती पावची ना अखेर ती जावची ना मोरा पर्यंत उरता ताची नशा आयकला सोंग बरो मुसळांनी न्ही मागीर मुखारसून बरें करून म्हणटा तो कानांनी दोळ्यांनी नाकांनी तुज्या ती रिगता काळजांत देवून बसताना उठ्ठाना न्हिदताना तुका ती दोसता पोंताक पावूंक राखता भाग्यवंताकी आसता स्थितिमंताकी आसता ल्हानांक व्हडांक चेड्यांक चेडवांक सगळ्यांकी आसता आनी कोणायकी आशा सोडिना त्या देखून आशेची एक चिंतप तुमकां कळीत आसा आशा नमुन्याची आशा संवसारी वस्तूंची आशा वस्तुराची आशा धनदर्व्यांची आशा मनशांची आशा आनी दुसऱ्या नमुन्याचेर आशा आसा ती आशा विपरीत जाल्यार कालें जाता आपलेस जाता आशा विपरीत जाल्यार आपलेस जाता थोड्यांक खाणांची आशा थोड्यांक वस्तूंची आशा थोड्यांक वस्तुराची आशा थोड्यांक पयशांची आशा थोड्यांक धनदर्व्यांची आशा आमकां हे कितें म्हणटात सडावळ जावन आमच्या जिणयेंत घडच्यो तसल्यो संगती देखून कोणी आमकां शारिरीक पिडा मात्र आसा म्हूण सांगूंक जायना ही सगळी पिडाच आशा आपलेस हगे मोसोर फारीकपणाची चिंतना नासोसणीकाय विरार जावचे रागार जावचे बेजार जावचे ही सगळी नमुन्याची पिडा आनी ह्या पिडेक डाक्टराली वखद मेळटा गी मणिपाल आस्पत्रेक म्हाका जोर मोसोर जाता डाक्टरा एक टॅबलेट बरोवन दिया म्हण सांगल्यार दिता गी नाजाल्यार बरें एक टॉनीक दिया पदऱ्याबा नाजाल्यार एक 2 बोतलो ग्लुकोज घाला म्हण सांगल्यार जाता गी मोसोर उणो जाता गी जायना न्ही गी त्या देखून हग्याक जावं मोसराक जावं अबलेसाक जावं बेजाराक जावं रागाक जावं नासोसणीके जावं खंयसरी वखद मेळना आस्पत्र्यांनी बिलकूल मेळना त्या देखून ह्या सर्व पिडेक कोण वखद दिता जाल्यार एकलो मात्र आनी तो जावन आसा
जेसू आमचो दैवीक वैज. त्या देखून हांवें सांगलें जेसू श्रेष्ठ दैवीक वैज कित्याक तो शारिरीक पिडा मात्र न्ही बगार आत्म्याची पिडाय गुण करता. आत्म्याची पिडाय गुण करता. पवित्र पुस्तकान साहित्य दाखले आसात. कुर्डो बार्तिमेव कोत्ता तुमकां आयकलां तेवे वचो पूत कुर्डो बार्तिमेव न्ही खंयसर बसून भीक मागतालो तो. खंयसर बसून मार्गाच्या देगेन रावून भीक मागतालो. आनी त्या कुर्ड्या बार्तिमेवाच्या लागीं जेजू गेल्लो न्ही. ताका म्हणटा त्या कुर्ड्याक हांगा आपया. जेजू खंय मोद्या रस्त्यार आसलो आनी त्या कुर्ड्याक आपयता आनी त्या पंगडाच्या मदें जेजू ताका नितळ करता, दिस्त दिता, बरो करता आनी ताच्या समुदायान ताका एक करता. गरजेचें तें दोळ्यांची दिस्त मात्र न्ही बगार ताका एक मानान गौरवान लेखचें आनी त्या समुदायाक एक करचें तें गरजेचें. देखून मार्गाच्या कुशीन आसलेल्या बार्तिमेवाक जेजू जम्याच्या मोद्या आपयता, थंयतर ताका गुण करता आनी त्या जम्यान ताका एक करता. तोय त्या कुटुंबाचो सांदो म्हणलें चिंतप दिवंक प्रयत्न करता. देखून दोळ्यांची पिडा मात्र न्ही म्हाका समुदायांतावन भायर घाला, हांव कोणायकी नाका जाल्लो आनी म्हाका सकडांनी सांडून घाला, ती म्हटली पिडा. जेजू देखून जेजू त्या पिडेक थंयसर वखद दिता. दोळ्यांक मात्र न्ही ताचें तें आसलें तें नकारात्मक चिंतप जेजू काडून उडयता. देखून जेजू दैवीक वैज. आनी एकली ती स्त्री रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक फाटल्यान येवन आपडलेली वता न्ही आयकलां आमी न्ही. जेजू जायराच्या घरा वता आसतना जम्या मदें एक स्त्री खंयच्यान भितर आयली आनी जेजूच्या आंग वस्त्राक तेणें आपडलें आनी तिची पिडा गुण जाली. तिका जाय जाल्लें जाल्यार तितल्यान न्ही तिची पिडा गुण जाय जालें आनी जेजूक कितें कळ्ळें. जेजूक कळ्ळें ह्या स्त्रियेची पिडा गुण जाल्या म्हूण. जेजूक शीत वशेता आसलें कशें तिका गुण जायचें आसलें. जेजू थंयसर रावता आनी विचारता कोणें म्हाका आपडलें, कोणें म्हाका आपडलें. आनी त्या आपडल्या व्यक्तीक सोदून काडूंक जेजू प्रयत्न करता. त्या व्यक्तीक गुण्यावकार करचे खातीर न्ही, त्या स्त्रिये विशीं समाजांत एक कीळ मनोभाव आशिल्लो. त्या समाजांतावन त्या पंगडांतावन ताका तिका भायर गेल्लें आनी एका रितीचें नकारात्मक चिंतप त्या लोकांच्या मतींत आसलें. जेजू तिका गुण करता मात्र न्ही बगार गुण केल्ल्या त्या स्त्रियेक तिचे मान गौरव आनी त्या कुटुंबाचो एक संबंध परत स्थापीत करूंक जेजू प्रयत्न करता. त्या देखून जेजू त्या स्त्रियेक सोदून काडटा आनी सकाळा मुखार सांगता आज तावन तिजी पिडा गुण जाल्या. तसली पिडा आसल्यार सडावच जावन लोकांनी जिंचे ती अशुद्ध तेणें पंगडाक येवंक नसो, तेणें सार्वजनीक समारंभाक तेणें येवंक नसो असले चिंतप आसले. आनी असल्या चिंतपातावन भायर काडचे खातीर आनी तिका एक बरो कितें म्हणटात एक मान आनी गौरव दिवचे खातीर जेजून त्या स्त्रियेक थंयसर मोदें आपयलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हाका भाव भयणीनो जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक. जेजू तें आसा सर्व रितीचे वखाद. जेजू तें आसा सर्व रितीची मेडिसीन. आनी जेजूच्या सक्ते भायर खंयचीच पिडा ना. देखून आज हांगासर ह्या भलायकी मायाच्या क्षेत्राक आमी आयल्या पुनशताक आमची कितें पिडा आसा, कितें आमचे आक्लास आसात, कितें आमचे उणेपण आसा ते सगळे मरिये माया मुखांतर देवाक आमी समर्पण दिवया. मरी माय एक आमकां बरी वाट दाखयता न्ही. मरी अल्फोन्स लिगरी अशें म्हणटा. मरये विशयी ताणें म्हणलेली बोवा पुरबायची उतरां कोणाक फळ जायचे ताणें रुखा लागीं वचाचें न्ही. आंबे जाय जाल्यार खंय वचाचें. आधुनीक भुरग्यांनी विचारल्यार आंबे जाय जाल्यार खंय वचाचें, मार्केटी वचाचें म्हणून आत न्ही. मार्केटी गेल्यार आंबे मेळटात पूण हळल्यांत आंबे मार्केटीन जायनात. आंबे जावचे खंय, आंबे जावचे रुखार न्ही. त्या देखून आंब्याच्या रुखा मुळांत आंबे जावच्या वेळार गेल्यार काले मेळटा, आंबे खंडीत जावन मेळटात. त्या देखून फळ आशेताल्यांनी रुखा लागीं वचाचें. तशेंच कोणाक जेजू लागीं वचोंक जाय ताणें कोणा लागीं वचाचें, मरये लागीं वचाचें, मरये लागीं वचाचें. आनी कोण मरये लागीं वेता तो ताका खंडीत जावन जेजू मेळटा. कितली बरी ह्या उतरांनी गी.
त्या देखून आज आमी सगळी भलायकी मायेच्या ह्या पुनशताक आयल्या मोरये मुखांतर जेजू लागीं वचोंक आमकां सुलभ मोरये मुखांतर आमची सर्व पिडा शिडा जेजूक समर्पण दिवंक आमकां सुलभ आनी त्या पिडांक वोकात कंटीस जावन आमकां जेजू दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ओके आतां दाक्तेरांक एक बरें एक टायटल आसा न्ही दाक्तेराची शिकोवन जाल्ले कुडल्या ताका काले म्हणटात MBBS न्ही MBBS डॉक्टर सुधाकर MBBS डॉक्टर न्ही कोणाची नांवां घाला ताच्या मुखार काले टायटल घालतात न्ही टायटल घालतात आमी जेजू MBBS म्हूण सांगीत जीसस क्रायस्ट MBBS दाक्तेर MBBS ह्या 4 शब्दांक बुबा पुरबायेचो अर्थ आसा पयले एम म्हळ्यार जेजू मोगासो एम म्हळ्यार मोगासो जेजू लागीं मोग आसा की ना आसा न्ही कितलो आसा बरोवन वोमतो तितलो आसा आदलो म्हयनो कोणाक समर्पण दिल्लो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो आनी जेजूचे काळीज मोगाचो संकेत जेजूच्या काळजा मुखांतर देवा बापाचो मोग सगळ्या संवसाराक व्यक्त जाता न्ही जेजूचो मोग कितलो म्हूण पळयचे जाल्यार खंय पळयचे कुर्साक पळयचे जेजून कितलो मोग केला इतलो मोग केला कुर्सार इतलो मोग केला त्या देखून देव मनशाच्या मोगार पडलो मनशाच्या मोगार पडल्या देवान आपल्या पुताक दिलो आनी तो मोग इतलो बरोवन वमतलो की त्या देवान आपणाच्याच पुताक कुर्सार मोरोंक सोडलो कित्याक आमचो मोग केल्ल्या खातीर ते मोगाचो संकेत कुरिसांनी कुर्सार जेजू मेल्लो तो एक मोगाचो श्रेश्ठ संकेत ताच्याक एक व्हडलो संकेत ह्या संवसारांत ना ते देखून जेजूचो मोग तो बरोवन वमतो तसलो जेजूच्या पवित्र काळजान मोग बरोवन वमता त्या देखून जेजू दाक्तेर म्हणटा आसतना पयले एम काले जेजू मोगासो प्रेज द लॉर्ड पयले एम काले मोगासो दुसरे एम जाल्ल्या उपरांत बी येता न्ही ते बी बोक्साने आसो जेजू बोक्साने आसो दाक्तेर जेजू मोगासो दाक्तेर जेजू बोक्साने आसो दाक्तेर जेजून बक्षिल्ले बरी ह्या संवसारांत कोणेय बक्षिला कोणें बक्षू ना बक्षान्याक एक श्रेश्ठ दाखलो आसा जाल्यार जेजू त्या कुर्सार तावनी जेजून बक्षिला निमाणे त्या कुर्सार मारल्या दुस्मानांक सयत जेजून बक्षिला कितें जेजून सांगलें परगट मिसा वेळार तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी द्वेशेल्यांक मागा म्हणून सांगलें आनी तसो जेजू कुर्सार तावन जेजू त्या आपणाक कुर्सायलेल्या सोजेरांक बक्षिता बापा ते कितें करतात म्हणून टेन्शनाना तांकां बक्षी त्या देखून बक्षाण्याक जेजू एक श्रेश्ठ दाखलो ताचे एक व्हडलो दाखलो कंटीस जावन आमकां मेळचो ना त्या देखून जेजू मोगासो जेजू बक्षाणे आसो जेजू बरवश आसो आनी एक बी जेजू बरवश आसो हे वर्स कोणाक समर्पण दिला बरवसो न्ही बरवशाची यात्रिका म्हूण आमी म्हणटा बरवसो सांडलो जाल्यार मागीर कांय ना खंय बरवसो सांडलो जाल्यार मागीर जिणी मुखार व्हरूंक जायना 6 वर्सां जावन थोडे फावटी मनीस जीवघात करतात न्ही ह्या दिसांनी पेपरार पळयल्यार हर एक दीस एक नंतर आनी एक मनीस जीवघात करतात कारणां विविध आसूंक पुरो आमकां कळीत नात तांची परिस्थिती कशी आसा म्हणल्यार आमकां कळीत ना पूण एक कारण कालें म्हूण सांगलें तांच्या जिणयेंत बरवसो म्हणली सकत नांच जाता आनी म्हाका कितेंच वाट ना म्हणल्यार एका पॉयंटाक पावतात संपूर्ण बरवसो तांचो नाश जाता आनी त्या वेळार मरण एकच वाट म्हणलें चिंतप आनी जीवघात करतात त्या देखून बरवसो सांडचो म्हळ्यार जिवीत होगडायलेले बरी त्या देखून आमच्या जिणेन जायते बडी समस्या येतात थोडे बडी आमचो बरवसो दंडळता उणो जाता त्या देखून जेजू आमचो वैज तो बक्षाने आसो बरवश आसो त्या देखून जेजू मोगासो बरवश आसो बक्षाने आसो आनी MBBS न्ही एस म्हळ्यार सडवंदार
सडवंदार म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कालो सडवंदार म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ सडवंदार म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ सोडयतलो सेवियर बाचाव करतलो देखून आमकां सोडयचें जाल्यार कालें बांदून घाला म्हणून अर्थ न्ही आमकां कोणें बांदून घाला कोणें बांदून घाला देवसरान बांदून घाला काल्यांत बांदून घाला पातकाच्या सांकळींत बांदून घाला दोरयेंती न्ही पातकाच्या सांकळींत देवसरान बांदून घाला आनी ती सांकळ कोणें तुटयत जेसून मात्र तुटयत त्या देखून देवसराक धांवडायचें जाल्यार देवसरान घाल्ली सांकळ पातकाची सांकळ उडके करचे जाल्यार निकळायचे जाल्यार जेसूक मात्र साध्य त्या देखून जीसस क्रायस्ट MBBS म्हळ्यार जेसू मोग आसो जेसू बोक्साने आसो जेसू बरवश आसो जेसू सोडवंदार आमचो धाकटेर दैवीक वैज त्या देखून खंयचे पूर आज विसरून गेले जाल्यार हें तुमी उडासचो बरा गे जेसू आमचो दैवीक वैज आमचो मोग करता आमची पातकां बक्षिता आमकां बरवसो नवो दिता आनी आमकां पातकांत तावन सोडयता सोडवंदार देखून हांवें सांगलें जेसू श्रेश्ठ वैज जेसू श्रेश्ठ वैज प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओके आतां जेसू धाकटेर म्हणल्या उपरांत जेसूक एक आस्पत्र आसाचें न्ही गे धाकटेरांनी खंय आसचें ती मार्केटींत आसना धाकटेरांनी आसचें आस्पत्रेनी नाल्यार क्लिनिकांनी आसचें जायत तांकां एक न्ही गे त्या देखून जेसूकी एक व्हडली आस्पत्र आसा जेसूकी एक व्हडली आस्पत्र आसा खंयची जेसूची आस्पत्र खंयची आस्पत्र खबर ना गी सगळी व्हडली इगर्जत जेसूची आस्पत्र त्या देखून ह्या संवसारांत जेसूच्या धाकटेरान आसलेल्या आस्पत्र दुसऱ्या खंयच्याय धाकटेराक ना कितले इगर्जे आहात संवसारांत कितले आहात न्ही खंयच्या कोणशाक तुमी वसा इगर्ज आसात न्ही त्या देखून खंयच्या कोणशाक इगर्जे संवसाराच्या खंयच्या कोणशाक वसा तुमी जेसूचे आस्पत्र विविध जाग्यांनी आसात न्ही विविध जाग्यांनी आसात ते आस्पत्र आमकां भोव गरजेच्यो त्या देखून पापा फ्रांसीस भोव वापरबायेन म्हणटा द चर्च इज ए हॉस्पिटल फॉर सिनर्स अँड नॉट अ म्युजियम फॉर सेंट्स कितली बरी वापरबाची उतरां न्ही आदलो पाप साहेब आमचो पापा फ्रांसीस थोड्याच म्हयन्या पयले देवादीन जाल्लो ताणें सांगलेलें आसा द चर्च इज ए हॉस्पिटल फॉर द सिनर्स इट्स नॉट एन म्युजियम फॉर द सेंट्स सांता भक्तांक आसचें म्युजियम न्हय इगर्ज कोणाची आस्पत्र पातका वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या सकड पिडेस्तांची आस्पत्र न्ही पिडेस्तांची आस्पत्र त्या देखून ही हांगा इगर्जेक येवचें म्हळ्यार आमी खंय गेल्ले बरी जालें जेजूच्या आस्पत्रेक आयले बरी जालें हें परत सांगचें कित्याक सांगल्यार सुलाबेन उडास दवरूंक आमकां सलीस जाता न्ही आनी आमकां जेजूची सकत कितें म्हणली आमकां समजता त्या देखून कंटिसांव इगर्ज म्हणली भोव आपुरबायेची एक आस्पत्र आनी आस्पत्रेन खंयच्याय पिडेक वखद आसा खंयच्याय पिडेस्ताक हांगासर स्वागत आसा इगर्जेची दारां धांपतात गी खंयच्याय एका मनशाक तो क्रिस्तांवचो जावं दी क्रिस्तांव न्हयलो जावं दी तो भिकारी जावं दी तो खंयच्याय कालेतीचो व्यक्ती जावं दी ह्या आस्पत्रेक आयल्यार बेड्ड खाली ना म्हूण पाटी धाडटात गी जागो ना म्हूण पाटी धाडटात गी धाडनात खंयच्या पिडेस्ताक अवकाश आसा खंयच्याय नमुन्याचो पिडेस्त जावं दी जेजूच्या आस्पत्रेंत जेजूच्या इगर्जेन ताका खंडीत जावन ताका कितें म्हणटात स्वागत आसा पापा फ्रांसिसान म्हणली आनी एक उतरां आसात इगर्ज म्हळ्यार झुजा उपरांत ट्रिटमेंट कान घेवचो जागो झुजा जातात न्ही संवसारार विविध नमुन्याची झुजा जातात आज खंयसर पुरो झूज जाता इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मदें जाता न्ही मागीर रशिया आनी युक्रेना मदें जाता मागीर दुसरे कडेन मस्त कडेन जावनूच आसात भारत आनी पाकिस्ताना मदें थोड्या तेंपा पयलीं झूज जाल्ले आनी कशेंच झुजा जावनूच आसात आनी झुजा वरवीं कितलो लोक मरता न्ही लोक मरता आनी सडावळ जावन झुजाच्या जाग्यार बॅटल फिल्ड म्हणटा आमी थंयसर थोडो लोक मरता थोडो घाय येता थोडे सोजेर घाय येतात
आनी गायल्ल्या लोकांक आनीक सोजेरांक ते सोडनात. जाता जाल्यार तांकां उखलून हाडटात आनी तांकां आस्पत्रेक व्हरतात, तांकां ट्रिटमेंट दितात. न्ही पापा साहेब म्हणटा ही इगर्ज वा जेसूची आस्पत्र म्हळ्यार जुसा उपरांत गायल्ल्या हर एका व्यक्तींक वखद दिवचो जागो, ट्रिटमेंट दिवचो जागो, शुश्रूषा दिवचो जागो. न्ही आमी कोणाडे लढाई करता? आमी कोणाडे लढाई करीचे? शेजाऱ्या कडेन गी घरा आल्ल्या कडेन गी मागीर कोणाडे लढाई करीचे? आमी लढाई करीचे देवसारा कडेन, आमी लढाई करीचे सैताना कडेन, आमी लढाई करीचे फातकां कडेन, आमी लढाई करीचे दुस्त सत्यां कडेन, आमी लढाई करीचे वायट सत्या कडेन, संगत्या कडेन. आनी असली लढाई आनी झूज करता आसतना कालें जाता, थोडे पटी आमी गायता, थोडे पटी झूज इतले भिरांकूळ जाता की थोडे पटी आमी ओतून पडटा. न्ही थोडे पटी आमी गायता, उडीन आमी गायना हांव जावंक पुरो, थोडे पटी आमी मोतीन गायता, आमी देदेस्पर जाता, थोडे पटी पातक सोडूंक आमी इतली प्रयत्न करता गी, थोडे पटी आमी सलवता, परतून सलवता, देदेस्पर जाता. कितें करचें म्हणल्यार आमकां समजना. थोडे पटी वायट सवयांत फाटी येवंक आमी प्रयत्न करून तांतून परतून गुलाम जाता आसतना जिवीतच नाका, जीवघात करया म्हणून बघता. थोडे पटी पिवोवण्याक बली जाल्ले व्यक्ती आसा जाल्यार थोडे पटीले प्रयत्न करतात, मागीर पंदून परतून पडटात, येतात परतून पडटात, इरार जाता आनी कितें करचें म्हणल्यार तांकां समजना. थोडे पटी ड्रग्साक बली जाल्ले व्यक्ती कितले पटी वेतात फाटी वेतात, येतात फाटी वेतात, आनी थोडे पटी बरवस सोडतात. असल्या झुजांत आमी घायेता, हर एकलो घायेता. पातकाच्या झुजांत आमी घायेता, देवसारा विरोध करच्या झुजांत आमी घायेता, हर एकलो हांगासर आसलो. न्ही आमकां नमुन्या नमुन्याचे घाई जातात. थोडे पटी बेजार जाता, थोडे पटी आमी देदेस्पर जाता, थोडे पटी आमी बरवस सांडटा, थोडे पटी मागणें करचें नाका म्हणल्यार आमकां मोगता, थोडे पटी देव खंय आसा म्हणल्यार आमी विचारता, देव आसा इतलें हांव कस येता, इतलें प्रयत्न करता, कित्याक जायना विचारतांक येवना. थोडे पटी मरण आमच्या घरान येतना देवान कित्याक कशें केलें म्हणल्यार सवाल विचारतांक येना. विचारता, झुजांत आमी सलवता, झुजांत आमी घायेता. त्या देखून असल्या झुजांत घायेताना आमी खंय वचचे? जेजूच्या आस्पत्रेक वचचेच. आत्म्याक जाल्लें घाई, मोतीक जाल्लें घाई, आमच्या उरल्या आमच्या कुडीच्या विविध संगतींक जाल्ले घाई ते पुसून वचचे जाल्यार, ते नितळ जायचे जाल्यार कंडीस जावन आमी जेजूच्या आस्पत्रेक वचचे. देखून आमी सगळीं हांगासर आयल्या, देखून परत आमी उडासा काडया, परत आमी उडासा काडया. त्या देखून इगर्ज एक हॉस्पिटल आसलें बरी, इगर्ज एक आस्पत्र आसलें बरी, आनी आस्पत्रेन आमच्या आत्म्याच्या पिडांक सगळें वखद मेळटा, आत्म्याच्या घायांक आमकां वखद मेळटा. द चर्च इज द फर्स्ट हॉस्पिटल. न्ही चर्च इज द फर्स्ट हॉस्पिटल. आमकां केदाळा इगर्जेक पयले हाडले केदाळा बाप्तिस्माक पयले आमकां इगर्जेक हाडले. न्ही तेदोळ म्हणसर आमी देवाची भुरगीं न्हय आसल्या, त्या दीस आमचें भावार्थी जिवीत प्रारंभ जाला. त्या दीस पयले फावटी आमकां हांगासर हाडले, बाप्तिस्म दिल्लो आनी देवाची भुरगीं आमकां केल्ले आनी आमकां धुवन नितळ केल्ले. नितळ केला की ना? केला मू कल्या तावन नितळ केला आमकां फातकांत तावन. आनी ते महापतक म्हणटा आमी घाले ओरिजिनल सीन, न्ही आमचे मुळावे पथक आसले तें बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतान धुवन आमी काडला. त्या देखून आमकां पयले ह्या हॉस्पिटलान धुवन भावार्था प्रमाणे नितळ केल्ले. देखून चर्च इज द फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर ऑल ऑफ अस. कित्याक थंयसर आमकां पातकांतलें मेळेपणांतलें धुवन संपूर्ण नितळ केल्ले आनी त्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या. न्ही त्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या. त्या देखून चर्च बिकम्स द फर्स्ट हॉस्पिटल विच इज द लास्ट हॉस्पिटल. चर्च इज द लास्ट हॉस्पिटल वन्स अगेन. खंय हाडटात आमकां निमाणे हांगाच साडीचे खंय व्हरूंक जायना. पस्तांक हाडटात, मागीर
हांगा चडटात आमकां हांगा तांतूरल्या कडेन व्हरतात हांगा कालें करतात हांगा नितळ करूंक प्रयत्न करतात परतून एक पोटी आमी मरणाची कूड दोन काल्याक मीस पेटोवचे मागचे काल्याक आत्मो नितळ जावंक आत्मीक जिणी नितळ जावंक परत दीस इज ए हॉस्पिटल वन्स अगेन विच क्लेन्सस द सोल आमकां नितळ करून सस्नाच्या पैनाक आमकां धाडटात हांगासर नितळ करून सस्नाच्या पैनाक आमकां धाडटात कितली बरी अपुरबायेची एक घडावळ पळया हे चिंतल्यार मात्र आमकां कितें म्हणटात समजता थोडे फावटी आमी चिंतीचे म्हाका थोडे फावटी बघचे मरणाक आमी एटेंड जाता न्ही मस्त मरणाक आमी एटेंड जाता थोडे फावटी आमी चिंतीचे त्या पेटेन जावन तूं न्हिदोन आसा म्हूण चिंतीचे आमी त्याच पेटेन जावन न्हिदोन आसा आनी भोंवतणी लोक कितें पुरा करता खालें पुरा लोक मागता आनी म्हजी परिस्थिती कशी आसा ती म्हाका मात्र गोत्तू न्ही म्हजें उणेपण म्हजें पातक कोणाक कळिता कोणाक कळिता म्हाका आनी म्हज्या देवाक कळीत आसा तें देवातान लिपोवन धरूंक जाताय जायना कोले तुमी खंयचे प्लास्टर घाल्यार लिपोवन धरूंक जायना खंयचे पॅकींग केल्यार देवातान लिपोवन धरूंक जायना तातूंत थोडे फावटी आमी चिंतीचे हांव तूं तें न्हिदोन आसा 4 जाण म्हाकाय उखलून व्हरतात आनी त्या फोंडाक पेट ते वयता आसतना आमी चिंतेचे त्या पेटे भितर हांव आसा म्हजी गत कली जात म्हजी गत कली आसत खंय हांव वसांग हांव चिंतना येदो म्हणसर कोणूय चिंतला म्हणसर आमकां बेंत दिसता न्ही मरण पळयतना तो बेन दिसता मागीर तातूंत न्हिदचे कशें पूण दीस एक्सरसायज इज व्हेरी गूड आमी चिंतीचे त्या दळा आमकां इल्लेशें चिंतूंक एक अवकाश मेळटा आज ताका फाल्यां म्हाका आज ताका फाल्यां म्हाका मरणाच्या फोंडाचे वयर असली एक उतरां बरोवन घाल्ली गई तें बरयलां फोंडार एस्टरडे यू वेर आय वॉज लायक यू काल हांव तुजे बरी आसलो फाल्यां तूं म्हजे बरी जाताय कोणाक जालो मनीस सांगता गे आमकां करेक्ट न्हू कोणाक जाल्ल्या मनशान सांगचे काल हांव तुजे बरीत आसलो चकडांक मेळटालो उलयतालो हसतालो जेवतालो खेळटालो आनी फाल्यां तूं हांगात येताय तूं म्हजे बरी जाताय त्या देखून हांव चिंता थोडे फावटी आमी चिंतीचे न्ही हांव तो मेला म्हूण सांगून हांव तो न्हिदला म्हूण सांगून आमी चिंतीचे आनी त्या चिंतपांत आमी कितें पूर आमच्या मतीक चिंतप येता पळय आमी खंय थंय न्हिदोन पिकनिकाक येचे न्ही पिकनिकाक तेच एका लाकान पूण खंय येचे पिकनिकाक ससनाच्या जिणयेच्या पिकनिकाक येचे आनी त्या पिकनिकाक बरी तयाराय जाल्या की पळयची आमी पिकनिकाक बरी तयाराय जाल्या की पळयची तयार जायनातले जाल्यार तें आमकां एक वॉर्निंग बेल दॅट इज ए वॉर्निंग बेल कोणी एकल्यान सांगलेलें आसा की हर एका मरणाची गांठ तुजेच मरणाची गांठ म्हणून चिंतीचे खंय ते वॉर्निंग बेल सकाळीं आमकां एलराम कितल्यावर आमी दवरल्यार एलराम जाता न्ही काल्याक एलराम जावचे ती उठोंक वेळ जालो म्हूण सांगता मरणाची गांठी तेंत वेळ जावन आयलो तुजो वेळ उतरूंक वेते आसा ते एक मेल्ल्या मनशाक गांठ गरज आहे आयकताय ताका आयकना न्ही ताका घाल्या गांठ मारची ताका मारची गरज ना तो आयकोंक आयकना गांठ मारची कोणाक जिवल्ल्यांक आयकोंक उडास हाडूंक आनी एक दीस इत्त गांठ म्हाकाय मारतली म्हणले समजून घेवंक अशेंच म्हाका व्हरतले म्हूण सांगून अशेंच त्या एका फोंडान घालतले आनी तेज्या उपरांत म्हजें जिवीत आनी एका रितीचें जालें म्हूण सांगून समजोवंक उडासाक हाडूंक आनी कांय इल्लेशें बरेंपण जाता जाल्यार तें समजून घेवंक करेक्ट म्हूण हांवें सांगलें हातून कांय रास हांव बैले ना म्हूण चिंता न्ही सगळी वास्तविकता त्या देखून उडास दवरया मुखार भाव भयणीनो या इगर्ज म्हणल्या हॉस्पिटलाक पयले पोटी हाडटात आमकां निमाणे पोटी हाडटात नितळ करतात आनी आमकां धाडटात बऱ्या रितीन शाबीतायेन वच म्हूण सांगून आनी आमी वचून पावूंक आसा आनी ते आमचे जिणयेचे पैण ह्या पैणांतान कोणायकी सुकोवन कान येवंक जायना कोणायकी मरणांतान सुकोवन जावंक जायना कोणायकी सिमिस्त्रीतान सुकोवन कान येवंक जायना जाताय हांव सिमिस्त्रीक वचना म्हूण सांगूंक जावंक जायना न्ही त्या देखून कोणीय सिमिस्त्रीक चलोवन गेल्लो ना खंय गेल्लो जाल्यार तो पाटी येता सिमिस्त्री चलोवन गेल्लो पाटी येता वोवन व्हेल्ल्याक पाटी येनात न्ही त्या देखून हे संगती पुरा उडास दवरचें भोव गरजेचें त्या दळा आमची जिणी इल्लेशें नियाळ करूंक आनी इल्लेशें परिवर्तन करूंक आमकां सादी जातलें देखून उडास दवर आमकां भाव भयणीनो द चर्च इज ए हॉस्पिटल द चर्च इज ए हॉस्पिटल द फर्स्ट हॉस्पिटल द लास्ट हॉस्पिटल द हॉस्पिटल
थ्रूआउट आवर लाईफ वी हॅव टू कम मेनी टायम्स. मस्तपटी ह्या जाग्याक आमी येयचे. पिडा शिडा येताना उणेपण जाता आसतना आमी जायते पटी हांगासर येयचे. देखून देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी एक संगत आसा, धाकटेर जालो, आस्पत्र जालें, आनी आस्पत्रेंत कोण आसा जे कुमोक करूंक नर्सां जाय जे न्ही गे आमकां. अरे एका आस्पत्रेंत गेल्यार थंयसर एटेंडर आसात, नर्स आसात, वॉर्ड बॉय आसात, ते पुरा कालें करतात, आमकां कुमो करतात न्ही गे, कुमो करतात आनी आमकां बरें ट्रिटमेंट दितात. आनी जेजूच्या आस्पत्रेंत आसचे नर्सस कोण? पाद्र्याब आनी सिस्टरां म्हूण सांगीत रायट गे. पाद्र्याब आनी सिस्टरां सर्व जेजूच्या आस्पत्रेंत आसची नर्सां. ही नर्सां आमकां कुमो करतात न्ही गे. धाकटेर पिडा सोदून काडटा आनी गुळयो बरोवन दिता. आनी ती कानगे जे जाल्यार हॉस्पिटलांत एडमीट वेळा वेळा कोणें दिवची? आं वेळा वेळाक आमकां वकात दिवचे, BP चेक करचे, ताप आसा गे म्हणून पळयचे, मागीर कालें म्हणटात अदें ग्लुकोज गेल्यार तो वेता गी ना घेवन पळयचे, ब्लड टेस्ट करचे आनी कालें पुरो टेस्ट करचे. ही पुरो टेस्ट करचे कोणें? आं नर्सांनी ती पुरो ब्लड काडून मागीर सॅम्पलांनी बरो काडून तांकां ती लॅबोरेटरी धाडूंक आसूं दी. त्या देखून जेजूच्या आस्पत्रेंत ही पुरा तपासणी करची कोणें? तपासणी केल्ल्या उपरांत हांकां पुरो वकात दिवचें कोणें? वकात जेजू सांगता दिवचें कोणें? पाद्र्याबान आनी सिस्टरांनी न्ही, पाद्र्याबान आनी सिस्टरांनी. त्या देखून पाद्र्याबान आनी सिस्टरांनी सांगलें वकात कान घेया. पाद्र्याबांकी सिस्टरांकी वकात जायचे, आमकां जेजू सांगता ती आमी कान घेवचें. त्या देखून हें भोव गरजेचें. आनी जेजूच्या आस्पत्रेंत कितले पाद्र्याब आनी कितली सिस्टरां आसात? म्हाकाय गुत्तना कितले आहा तुमचो मस्त आसात न्ही गे. संवसारभर जेजूची पाटलावदार आसा. तेनी शिवाय लायक मस्त जाण आसात. लायक मस्त जाण आसल्या निस्वार्थी सेवेंत तांकांच समर्पण दिवन काम करची मस्त जाणां आसा सगळ्या संवसारात. ह्या जाग जावनी काम करयेत, सिस्टर जावनी काम करयेत, एक लायक भाव भयणी जावनी काम करयेत. त्या देखून कुमो करची सक्कड जेजूच्या त्या हॉस्पिटलांत नर्सां आसले बरी. देखून तांकांय आमी मान दी जाय, तांकांय आमी मान दी जाय. तांणी दिल्ले वकात आमी कान घेवचे, वकात दिल्ले कान घेवचे न्ही गे. हांगा फादर बाप्टिस्ट हर एक आयतारा वकात दिता तुमकां न्ही गे. आं हर एक आयतारा वकात सांगता, वकात दिता. अंतले सांगचे वकात खंय तावन सांगचे, हांगा तावन सांगचे. ही सादारण एक कालें म्हणटात मेडिकल, जेजूचें मेडिकल हांगासर आसा. ह्या मेडिकलान पुरा वखदां बरोवन गेल्यात. ती पाद्र्याबाक वचूंक कळटात न्ही. पाद्र्याब वचून सांगता अळे ह्या पिडेक हे वखद काणयचे न्ही गे. ह्या पिडेक ती गुळी काण घेवचे, ती गुळी काण गेल्यार ती पिडा गूण जाता. त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो हेंय भोव गरजेचें. आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी तें कान घेया. ताच्या उपरांत आनी एक गरजेचो विशय, कसलो विशय तो? हॉस्पिटलांत गेल्यार सर्जरी करतात न्ही गे. ऑपरेशन करतात की ना? करतात. कितल्या जाणांक ऑपरेशन जालां हांगासर? मस्त जाणांक ऑपरेशन जालां. एका नंतर आनी एका संदर्भान म्हणी ऑपरेशन जालां. देवाकार काही दोन सर म्हाका ऑपरेशन जावना, जावचें नाका म्हूण चिंता हांव. त्या देखून ऑपरेशन जावचें थोडे पटी सांगूंक जायना, जायचें पडटा न्ही गे. जायनातलें बरें कशें आसूं दी. पूण जेजूच्या कदाळ ऑपरेशन करचें, ऑपरेशन जायचें इल्ली विपरीत परिस्थिती भायर येताना ऑपरेशन करचें पडटा न्ही गे. आं बेश्टे ल्हान संगतीक ऑपरेशन करता ते करना न्ही गे. त्या देखून जेजूच्या आस्पत्रेंत ती ऑपरेशन करची एक सिस्टम आसा. कसली सिस्टम ती? अळे पाद्र्याबात ऑपरेशन करते याद फादर बॅप्टिस्ट फाटल्यान बसला थंयसर. आं कुमसारींत बसोवन थंयसर कितें करता? जेजूची काकूळत दाखयता, जेजूची काकूळत दाखयता. तो ऑपरेशन असो जागो OT म्हणटा, ऑपरेशन थिएटर. त्या देखून कुमसारी आसात पळय, ही गरजेत आसले कुमसारी सो जागो. आनी कुमसारी ते जेजूच्या आस्पत्रेंतले ऑपरेशन थिएटर. त्या ऑपरेशन थिएटराक आमी वचाचे. थोडे परी आमची पिडा चड जाता आनी ह्या थिएटराक वचून कोण ऑपरेशन जावंक रेडी आसा पळय ताची भलायकी पाडत जायना. ज्या जाग्यार ऑपरेशन फेल म्हणून नांतना ती आस्पत्रेच्या ऑपरेशन थिएटराक थोडे बडी कालें जाता.
ऑपरेशन फेल जाता मनीस मरता न्ही पण ह्या ऑपरेशन थिएटराचेर ऑपरेशन फेल जाल्लो दाखलोच ना न्ही कोणी एकल्यान सांगलें आसा डोंट टर्न युअर फॅमिली इंटू कोर्ट रूम बट टर्न इंटू अ कन्फेशनल कोर्टीक गेले आदी तुमी कोर्टीक गेल्ली आदी कोणी म्हणी साक्ष सांगूंक थोडे बडी थोडे बडी तुमी गेल्ली आसात न्ही मस्त जाणां थोडे बडी कोर्टीक गेल्ली आसात त्या देखून कोर्टीक गेल्ल्या कडेन सांगतात की हांवें व्हडलें पातक केला सूख हांवें केल्या त्या देखून म्हाका शिक्षा दिया म्हणून खंयचोय बुद्दवंत मनीस म्हणटा की थंय वचून काल्यांचे ताणें लुकसाण केला ताणें म्हाका वायट केला ताका शिक्षा जायचे हांव सारको तो सुखीदार ताका शिक्षा जायचे तेंत म्हूण सांगचे कोर्टींत वचून दुसरें कांय सांगता ती कोणी वचून सांगता ती जज्जा मुखार सांगता वकिला मुखार ही सूख हांवेंत केल्ली हांवें थोडे पटी म्हणटात कोणा वचूंक बरो नाजाल्यार कोणी सांगनात कोर्टीचेर मात कोणी सांगनात त्या देखून कोर्टींत आसच्या घाले वाद विवाद आनी एकल्यान सूख केला म्हूण सांगचे ताका शिक्षा जायचे म्हूण सांगचे आनी ताका शिक्षा म्हणल्यार आमकां केसींत बीन जालें म्हणल्यार बरी आमी फाटीं येवचे संतोशान आयिल्ले बरी भोगता पूण काळजान संतोश आसता गी कोर्टीच्या रुमांत हांव पाटी येताना कोणीय संतोशान आयलो आसा गी आयलो आसा गी सांगा पळय म्हाका आयलो आसूंक बरो इल्लो तें मागीर परतून काले म्हणटात आमकां कळीत आसा न्ही गे कोर्टीच्या रुमांत कोणीय संतोशान पाटी येवंक जायना आमचें अंतस्कर नितळ जाल्यार तें सारकें पूण तुमी कुमसाणीच्या जाग्याक वसा थंयसर सांगता ती तुमी पाद्रे बाब तूं व्हडलो पातकी म्हूण सांगता ती काले म्हणटा तुमी काले म्हणटात पाद्रे बाब हांव पातकी तुमचे बेसांव म्हाका दिया थंयसर कोणी दुसरी पातकी म्हूण आमी सांगनात आमी वचोन सांगचें इतलेंच पाद्रे बाब हांव पातकी तुमचे बेसांव म्हाका दिया आनी तुमी पातकां सांगूंक सुरू करतात पाद्रे बाब हांवें तें केलां हें केलां पाद्रे बाब काय म्हणटा सायबा सलवो धरा 10 वर्सां जालीं कुमसार जायनासतना 4 रेती करणी आतां बगसूंक जायना फाटीं वचो सांगता की कोणाकी सांगला गे धरून सर सांगला की खंयचे व्हडले पातक वचूं दी कितले व्हडले पातक वचूं दी कोणाकी तुमकां सांगला की ह्या कुमसारी तुमकां बगसूंक जायना आनी एक 4 रेतीर करीचे 4 उपास करीचे ताच्या उपरांत हे कुमसाऱ्यांत पातकां बक्षिता म्हूण सांगला की कोणाकी सांगूना न्ही कोणाकी सांगूना न्ही त्या देखून त्या जाग्यार कितले व्हडले पातक जाल्यार कितले तुमी वायट केलां जाल्यार त्या दळा तुमी दिंबी घालून पाद्रे बाब हांव पातकी तुमचे बेसांव म्हाका दिया म्हणून सांगून तुमची पातकां उक्त्या मनान तुमी सांगून प्राजीत आनी बॉक्सांनी मागतात निमाणे पाद्रे बाबान सांगची उतरां खंयची तुजी पातकां तुका बॉक्साली समाधानान वोस सांगता कितें ना गे सांगा नंतर जाल्यार तुमी म्हजेडे सांगा हांव सांगता जायत गे सकट पाद्रे म्हणटात आनी म्हणूंक गत आसा तुजी पातकां तुका बॉक्साली समाधानान वोस आनी तुमी कुमसारीक येता आसतना व्हडलो बरो आहले बरी कांदून येतात व्हडलो बरो आसले बरी व्हडले वजन आहले बरी तुमी कांदून येतात ते कुमसार जावन पाटी येतना तुमकां एका रितीचे हळवाय बगता घेना कंटी सावन बगता एका रितीचे तुमकां काले वजेत कान उडयले बरी बगता तुमकां एका रितीचे संतोष बगता थंयसर आनी तो संतोष तुमकां खंय गेल्यार मेळना आयडियल आयस्क्रीम खाया नॅचरल आयस्क्रीम खाया आनी काले पिझ्झा खाया आनी कालें खाया तो संतोष खंयसरी तुमकां मेळना त्या कुमसारीतावन भायर येता आसतना मेळचो तो संतोष तो एक विशेष संतोष तो संतोष आमचे थंय उरता आनी आमकां एक प्रेरण दिता आनी एक बदलावन एक आमकां अवकाश करून दिता देखून म्हाका भाव भयणीनो उडास वरा जेसूची सर्जरी म्हळ्यार तशी ती व्हेरी पावरफूल आनी त्या सर्जरींत विशेष सगत आसा सॉरी म्हणलो शब्द तुमी आयकला न्ही म्हजी चूक जाली म्हणलो शब्द आयकला थोडी जाणां मस्त वापरतात थोडी वापरूंकच वापरनात थोडी जाणांनी तेंचे सर्वज्ञत्व म्हणून म्हणजे तावन कांय चूक जायना कांय चूक जायना म्हणून एक चिंतप कोणी आहा ती हांगा सर्वज्ञ सकडान थंय चूक जाता न्ही त्या देखून तुमी चिंता एका कडेन म्हजी चूक जाली आय एम सॉरी तो दाडा कले जाता परिस्थिती कोणी तुमकां मारतात गी बडयतात गी जोर करतात गी तुमी दोगां जाणां मस्त झगडे करनासतना एका मनशान जर तर ही चूक म्हजे तावन जाल्या दयेकन माफ कर
टाप्पा तेंच मुक्तालें ते मागीर आर्ग्युमेंट ना ती मागीर ती कितें रागी रावता आनी कितें लढाई रावता आर्ग्युमेंटी रावता सक्कट रावता मागीर पुरा शांत जालें थंयसर एक उतर थोडी पटी सांगचे तितलेंच न्ही ताणें एक उतर सांगल्यार बरो फादर म्हजी चूक जाली म्हण सांगून म्हाका दुसरें कांय नाका आनी ते कोण सांगता पळय थंयसर जाता आनी थोडे पटी ते एक उतर सांगनातल्या खातीर कितले पावटी लढाई जाता थोड्यांच्या लढाईचो सिल्वर जुबली करचे पडटा थोडे विविध सिल्वर जुबली आनी गोल्डन जुबली आनी पुरा करतात न्ही थोडे पटी राग जालोय सिल्वर जुबली करचे पडटा 25 वर्सांचो राग 50 वर्सांचो राग झगडे तितले वयर विशय कांय ना ताणें सॉरी म्हूण सांगूना तितलेंच हांवें सांगचें मुखार भावा भयणीनो तां एका शब्दाक सॉरी म्हणलो शब्द आसा पळय आनी तो एक म्हजी चूक जाली म्हणलो शब्द आसा पळय इट हॅज गॉट अ ट्रेमेंडस पावर इट कॅन चेंज एनीथींग खलय बदलावन करूंक शकता ते आनी ताच्या उपरांत थंयसर कांय आर्ग्युमेंट आनी पुरा कांय ना देखून हांवें सांगलें कुमसारी जागो इज अ व्हेरी पावरफूल जागो आमी सॉरी थंय मात्र म्हणचें न्ही थंय सांगलें सॉरी दिसपडट्या जिणयेंत आमी सांगूंक प्रयत्न करचे कुटुंबांत दादल्या आनी स्त्रिये मदें भुरग्यां आनी आवय बापाय लागीं शेजारा वावर करच्या जाग्यार आनी दिसपडट्या विविध संगतींनी आमी असले शब्द वापरचे त्या मात्र आमची जिणी बरी जाता देखून म्हाका भाव भयणीनो खंडीत जावन आमी कितें म्हणटात आमी सॉरी म्हणलो शब्द वापरीचे त्या देखून जेसूच्या हॉस्पिटलांत आसचे ऑपरेशन थिएटर म्हळ्यार कुमसारीचो जागो आनी थंयसर आमी गेले जाल्यार सगळें बरेंपण जाता कितेंच उणेंपण जायना आनी त्या थिएटराक वचून कोणीय रित्या हातांनी फाटी येवना भलायकी बरी जावनूच फाटी येता इतली पुरो फेसिलिटी आमकां आसा क्रिस्तांवांक न्ही त्या देखून आमी वापरचेच बरें जायचें जाल्यार हे सगळे संगती आमी वापरचे आनी 2 संगती आसात आनी सकट हॉस्पिटलाक गेल्या उपरांत आमकां मेडिसीन गरजेचें न्ही पिडा पुरा जाली ऑपरेशन जालें डाक्टर आसात नर्स आसात सगळे आसात आमकां मेडिसिनी भोव गरजेची गुळयो गरजेच्यो न्ही गुळयो गरजेची हांवें सांगलें जेजूचें मेडिकल हांगा आसा आं जेजूचें मेडिकल हांगासर आसा आनी अंतले मेडिसीन आमकां दितात त्या देखून थोडे फावटी पाद्र्याक थंयसर ऑपरेशन जाताना बॉक्सानाचे 4 गुळयो दिता सोंसणिकायाचे आनी 10 गुळयो दिता उदारपणाचे 25 गुळयो दिता समाधानाचे 50 गुळयो दिता ना सोंसणिकाय आल्ल्यांक न्ही आनी कालतेपणाच्यो गुळयो दिता मागण्याच्यो गुळयो दिता कितले नमुन्याच्यो गुळयो आसात खंयची गुळी तुमी सांगा हातून आसात सारकी खंयच्या नमुन्याची गुळी सांगा ह्या बुका ह्या मेडिकलांत आसा त्या देखून आमकां हर एक कुमसार जाता आसतना आस्पत्रेक हांगासर येता आसतना आमची पिडा कान घेवन हर एका संदर्भार आमकां गुळयो मेळटात ते कान घेया ह्या गुळयो केल्ल्यान कांय सायड इफेक्ट ना डायरेक्ट इफेक्ट सायड इफेक्ट जाल्यार प्रॉब्लेम न्ही डायरेक्ट इफेक्ट जाल्यार बरें न्ही गुळयाचे इफेक्ट डायरेक्ट आसा जे सायड इफेक्ट जाल्यार काय जाता दुसरी पिडा सुरू जाता न्ही त्या देखून ह्या गुळयांक सायड इफेक्ट ना ह्या गुळयांक डायरेक्ट इफेक्ट आनी ते इफेक्ट आमकां बदलावन करता त्या देखून जेजूचे वकात वर्क जायना म्हणले विशयच ना डाक्टरान दिल्ले वकात थोडे फावटी वर्क जायना न्ही थोडे फावटी ते कालें जाता थोडे फावटी ते वर्क जायनासतना रियाक्शन जावन थोडे फावटी कालें म्हणजे जाता बोक्सून कोणाकी रियाक्शन जाल्ले आंगी आं बोक्साने दिवन रियाक्शन जाल्ले कोणाकी आगी सोंसणिकाय सांबाळून कोणाकी रियाक्शन जाल्ले आगी ना न्ही त्या देखून जेसूचे गुळयो व्हेरी पावरफूल दे आर व्हेरी पावरफूल आनी आमी कान गेल्ले वरवीं आमचें थंय जायतें बरेंपण जाता देखून म्हाका भाव भयणीनो ह्यो मस्त रितीचे गुळयो आसात ते कान घेवंक आमी प्रयत्न करया निमाणो विशय आसा आमी पुरा गेल्ल्या उपरांत हॉस्पिटलाचे बिल्ल पेमेंट करचें न्ही बिल्ल पेमेंट करना जाल्यार कांय मेळना थंयसर करचें की नाका आं बिल्ल पेमेंट करचें हॉस्पिटलाक येचे पयलेंत आमी चिंता कितलें बिल्ल जाता कोण ना म्हणून ते टेस्ट हे टेस्ट तें गुळयो तो रिपोर्ट वो रिपोर्ट सत्यानाश न्ही थोडे फावटी आमी तापाक म्हूण येताना 25 रिपोर्ट जायचे मागीर त्या रिपोर्टा फाटल्यान तितलोय खर्च आसा आमकां वता हे आस्पत्रेक गेल्यार मस्त खर्च आसा सो लाबेर जायना थोडे फावटी कित्याक म्हळ्यार तांकांय सोदून काडूंक आसता ते तांकां काल म्हूण कळ्ळे शिवाय
धाकटेरी सारकें वखद दिना कित्याक म्हळ्यार तांकां रिस्क आसा त्या देखून सोदून काडूंक आमी करचें पडटा आनी सोदून काडल्या उपरांत बिल्ल पेमेंट करचें पडटा त्या देखून हांगा आस्पत्रेक आयिल्ल्यांक बिल्ल दिवंक आसा जाय तिगे बिल्ल काडून आयल्यात तुमी आं आज पुरा तुमी ही जेजूच्या आस्पत्रेक आयल्यात पाटी येताना बिल्ल फारीक करून वचाचें तुमी पाटी येताना सकाळांनी बिल्ल फारीक करून वचोंक आसा आनी कळ्ळें बिल्ल तें कळ्ळें बिल्ल रिपेंटन्स म्हणली करन्सी दिजे तुमी परिवर्तन बदलावन खंयच्या बँकांत मेळटा ती सांगा बड्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मेळटा की आं IDBI बँक इंडियन ओवरसीज बँक आनी खंयची बरो बँक आसा कर्नाटका बँक MCC बँक ह्या बँकांत मेळटा की परिवर्तन म्हणली करन्सी मेळटा की ती मेळना खंयच्याय बँकांत ती मेळना ती आसची खंयच्या बँकांत काळजाच्या बँकांत आसा मस्त आसा ती सोदून काडूंक गेलीशी कस लॉक करून दवरल्या ताची की सोदून काडचें पडटा आमी थोड्यांक ती सावी मेळना थोड्यांचे हार्टाचे लॉकी ओपन जायना पेमेंट भायर येना पिन्न सुकल्यार आतां गूगल पे आनी परत ताका पिन्न घालचें न्ही गे गूगल पे घालचें जाल्यार ताका सारके कोड घालीचे बँक ट्रान्सफर करचें जाल्यार ताका सारके कोड घालीचे ती नंबराक गेल्यार मात्र ट्रान्सफर जाता नाल्यार जायना आतां आमच्या काळजांत आसली परिवर्तन म्हणली सकत बदलावन म्हणली सकत ती ट्रान्सफर जायचे जाल्यार ते उक्तें करीचे कोड घालीचे ताका त्या देखून सगळ्यांक आमकां कोड दिल्या हांगा अंतून आसा तो सारको कोड आमी घालीचे परिवर्तन म्हणलें पेमेंट आमी करूंक आसा सगळें कर पेमेंट करना जाल्यार कांय जायना त्या देखून पेमेंट दिनातल्यार हॉस्पिटलांत बेश्टे येवन बेश्टे पाटी मेळचे थंय कोणी कॅर करनात त्या देखून हांगासर येवन इतलें पुरो आयकून म्हजें थंय कांय बदलावन ना 0.1% ना जाल्यार हें एक्सरसायज वेस्ट जाता त्या देखून म्हाका भाव भयणी न्हू बिल्ल पेमेंट करूंक आसा म्हणल्यार पयलें उडास दवरूंक जाय कशें आमी हॉस्पिटलाक येतना फक्त बिल्ला विशयी चिंता आज ही गरजेक घेवच्या पयलें आनी एक फावटी ही गरजेक वेच्या पयलें ते पेमेंट परिवर्तन बदलावन म्हणलें चिंतप आमच्या मोतींत आसोदी मोतींत आसाची आनी ते आमी आसल्यार आमच्या जिणयेंत कंटीस जावन परिवर्तन जाता देखून म्हाका भाव भयणीनो हें रिपेंटन्स जेजूनी तितलेंच सांगलें वेळ परतिसलो पातकीजीनी बदला सांजू हांव बाप्तिस्तांनी त्याच उतरान सुरू केल्लें वेळ परतिसलो जिनी बदला परिवर्तन बदलावन ते नातल्यार कांय जायना जेजून फारीक करूंक आसता बिल्ला विशीं पयलें उलयलो तो जेजूचे मिसांव प्रारंभ जाल्लें तशेंच पातकीजीनी बदला वेळ भरती जालो पातकीजीनी बदला सांजू हांव बाप्तिस्तांनी तांचें म्हणलें वेळ भरती जालो पातकीजीनी बदलावन परिवर्तन पयलें तांणी सांगलें कशें आमी हॉस्पिटलाक येतना पयलें बिल्ला विशयी चिंता तशें हांगासर आमी येता आसतना परिवर्तना विशयी पयलें आमी चिंतीचे आनी तें कार्यगत आमी करीचे तें केलें जाल्यार मात्र आमच्या जिणयेंत परिवर्तन येता निमाणो विशय म्हाका भाव भयणीनो आमच्या जिणयेंत थोडी मारेकार पिडा आसात मारेकार आमच्या चलत्या जिणयेंत एड्स जावंक पुरो कॅन्सर जावंक पुरो कोवीड जावंक पुरो एपडी कोवीड आयले सकट आमी भियान कंगाल जाल्या हांव न्ही आनी ह्या दिसांनी जागात हार्ट अटॅक कितले जण मरतात हासानांत ह्या दिसांनी तुमी आयकलें जाल्यार तरणाटे कितले जण मरतात अरे एका दिसा 4-5 जण हार्ट अटॅक जावन मरतात हांव चिंता काय हासानांत काय 10-20-25 जाणां चड आतां मरण पावले फाटल्या एका हप्त्या भितर एक व्हडलो समस्या जावन गेला तरणाटी मनशां हार्ट अटॅक जावन मरण पावते आसात ही आमच्या चलत्या कुडीची पिडा पूण म्हाका भाव भयणीनो हे कंटीस जावन जिवीत अखेर करच्यो पिडा तशेंच पूण आमच्या आत्मीक जिणयेंत व्हडली आनीक मारेकार पिडा म्हळ्यार जिणी देसवाट करची पिडा म्हळ्यार तें अनरिपेंटन्स सूख वळखनातली पिडा कठीण भिरांकूळ आनी जिवीत नाश करचे तसली आमी आयकल्लें आसा बक्षिनांतल्या साखराची वोपार
त्या मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगना आमचें जिवीत निमाणें सर्गींच्या राजा खातीर आमच्या सगळ्यांचो जिणेचो उद्देश सर्गाक आमी पावपाचे सासणीक आमी सुख जोडीचे आनी त्या ध्येयांत आनी त्या पैणांत रिपेंटन्स म्हणली एक संगत नांतर जाल्यार आमी सुकुत्त करूं ना देवाचे काकुळत म्हाका गरजत ना हांव सारकोत आनीक परिवर्तनाची गरजत ना तशें जाल्यार तीच व्हडली मारेकार पिडा पापा साहेबान पापा पियूस 12व्यान म्हणली आसा आधुनीक काळाचे व्हडलें पातक म्हळ्यार पातकच ना म्हणलें बरीच येवचें म्हज्या जिणेंत पातकच ना संवसारान पातकच ना कालें केल्यारय जाता कशें जियेल्यारय जाता ती एक व्हडली मारेकार पिडा ह्या मारेकार पिडेत हांव देवा राख म्हणून आमी मागया सक्कड आमी पातकी देवा मुखार आमी कालती जायचे फारिसेव आनी पब्लिकानाची वापार तुमकां कळीत आसा दोग जाण देवळाक मागणी करूंक गेल्ले तो सुंकाकार पातकी म्हणून वळखलो देवा म्हज्या पातक्याची काकुळत कर हांव फावो न्हय हांगासर येवं पण तो फारिसेव देवा हांव त्या मनशा बरी अन्यायी लुटकारगार आनी तो पुरा न्हय हांव बरो मनीस दांत एक म्हणटो हांव फारीक करता आपणाचीच बडाई आपणाचेच वर्तें पळोवन तो उलोवंक लागलो आनी पवित्र पुस्तक आमकां सारकें सांगता तो सुंकागार देवाक मानवालो जावन घरा गेलो पण तो फारिसेव देवाक मानवालो ना तर मग भाव भयणीनो आज दोनीक काळाची मारेकार पिडा एड्स कॅन्सर ती पुरा न्हय ताच्याकी व्हडली पिडा ती पिडाच ताच्याकी व्हडली पिडा आमच्या जिणेंत क्या दाळा आमी परिवर्तन जावंक प्रयत्न करना नॉन रिपेंटन्स ऑर कितें म्हणटा अनरिपेंटन्स आमकां परिवर्तनाची गरज ना म्हणलें चिंतप पातकच ना म्हणलें ते चिंतप म्हज्या जिणेंत आसा ती व्हडली पिडा ती पिडा पयल्यान पयले आमी काडून उडोवंक प्रयत्न करया देखून म्हाका भाव भयणीनो एक कडेन आमी दोळे धांपया जेसू आमचो दैवीक वॉयस आमच्या सर्व पिडांक तो वकात दिता ह्या जेसूच्या आस्पत्रेक आमी आयल्या भलायकेचे देणे मागून आमी खंयसर आसांव आमी वेंटिलेटर आसांव गी ICU आसांव गी एमर्जन्सी वार्डांत आसांव गी जनरल वार्डांत आसांव गी वा आउट पेशंट जावन येता आस्पत्रेन विविध जागे आसात आमच्या पिडेची परिस्थिती पळोवन त्या त्या जाग्यार आमकां एडमीट करतात म्हजी परिस्थिती कशी आसा ती कोणायक गुत्तना जेसूक आनी म्हाका मात्र कळीत ह्या जेसूच्या आस्पत्रेंत हांव खंयच्या कडेन आसांव वेंटिलेटर आसांव घेवं ICUंत आसांव गी एक घडी बरो आमच्या सजिणी असो नियाळ करया आयच्या दिसा आमकांच जेसूक आमी समर्पण दिवया आनी बरी भलायकी आत्मीक रितीन जेसू दैवीक वयस आमकां सगळ्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया सगळे आमी उबे रावया एक कंतार आमी म्हणया जिणयेच्या कस्ता वेळार एक कंतार आसा एक कंतार आमी म्हणून देवाची काकुळत देवाची सगत प्रत्येक रितीन कस्ता वेळार आमी मागोवन घेवया जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुरस्तलो तसो सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी दूख रस्तलो तसो सांबाळता सदा चंचल सायराका कंगल सायराका
astolo ponto puyang lagi sehamun tujan चंचल जायना का कंगाल जायना का अस्तोलो पोंतु पर्यान lagi sehamu tuja karena tersabda tanam angkaran tiapasan kursaci saulitaci gakai tasar ki disha karena tersabda tanam angkaran tiapasan kursaci saulitaci gakai tasar ki disha चंचल सायरा का कंगाल जायरा का अस्तोलो पोंतु पर्यान lagi sehamu tujan चंचल सायरा का कंगाल जायरा का अस्तोलो पोंतु पर्यान lagi sehamu tujan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aragan tuka samiyan Jesu. Aragan tuka samiyan Tuka samiyan Jesu. Tuka tuka samiyan Aradan tuka samiyan Jesu. tuka samiyan Vandan tuka samiyan Jesu. Jai tuka Stuti tuka samiyan Jesu. Stuti tuka samiyan Jesu. Ogol sitaun tuka samiyan Jesu. Ogol sitaun tuka samiyan Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 आम्ही सक्रामेंताच्या आराधनाक तयार जाऊया. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेत पडो आम्ही प्रणाम करता. आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेत पडो आम्ही प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवून दया सरपडून तुका आम्ही नमस्कार करता. नमान तुका आमच्या सोडवून दया सरपडून तुका आम्ही नमस्कार करता. कळसा मोणा आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. कळसा मोणा आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. मोच्या अस्कत कायेत बोळवून तूं जाता. मोच्या एकसुरपणा सांगात तूं दिता. मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता. ए सौम्या ए तूं म्हाका सांग. मोच्या अस्कत कायेत बोळवून तूं जाता. मोच्या एकसुरपणा सांगात तूं ता.
मोच्या कष्टा दुखान म्हाका बुसयता ए सोम्या ए तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडो आमी प्रणाम करता नाराधन तुका सोम्या नाराधन तुका दिंबेर पडो आमी प्रणाम करता हुणमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित कळसमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं मोक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळधारा तूं मोक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडो आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित कळसमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Aradan tuka samya, aradan tuka samya, vandan tuka samya, mahima tuka samya, argan tuka samya, namaskar tuka samya, aradan tuka samya, namaskar mahima vaibhav tuka, namaskar tuka, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर वरतो देव सगळ्या देवापरास वरतो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो पर्वताचे शिखर ताचे दर्यो तासो कित्याक तो ताणें रचला कीर्तन 95 बोड 3 आनी 4 सक्रामेंतांतल्या वर्त्या देवा तो रायांचो राय देवांचो देव सगळी पृथ्वी तुजी
सगळे पर्वत तुझे, दर्यो सागोर ह्या पृथ्वंतले हरयेक तुझे. तुका सर्व रस्त्यांनी मान बागोवंक आसा. आमकां तुवें तुज्या सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचलोय आनी तुका आमच्या देवा बापाक मान बागोवन खालते साव तुजी वडवीक गाजोवन तुका मान करूं दिंबियांनी तुजे मुखार सरपडो तुवें आमकां आपोवणें दिलें. मोगाळा जेसू आमी तुजी भुरगीं ह्या मरये मायेक समर्पण दिल्ल्या फोन थळार दिंबियांनी तुजे मुखार सरपडल्या. आमकां सुका आमी समर्पण दिता. समयान जेसू आमचें समर्पण तूं स्विकार कर. आमी तुका आराधन करता, मान करता, स्तुती करता, कित्याक तूं आमचो देव, तूं आमचो सोडवंदार, तूं जिव्यांचो दातार, तूं सस्नीक जिणयेक सोडवंदार. जेसू को दीस तुवें आमकां दिलाय, ही वेळ घडी तुवें आमकां फावो केल्याय. तुजो दैवेक अनुभव सोडून तुजे संगी रावो. जेसू आमकां तुज्या सक्तेन भर. जेसू आमकां तुज्या बेसांवांनी भर. जेसू तूं आमकां दैवीक तुजो स्पर्श दी. तूं आमचो दैवीक वैज आसमी सर्व एका नंतर आनी एका पिढे वरवीं हांगसर आयल्या. क्या तुज्या इगर्ज म्हणल्या आस्पत्रेंत तुजे तावन आमी वखात घेवंक गुण साव नवी व्यक्ती साव आशयता. तर आमकां तुजें बेसांव दी, आमकां तुजें बेसांव दी. तुमची साप आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. 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 जेसू दयाळा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू मोगाळा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू बक्षण्याच्या दातारा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू बरवशाच्या आदारा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू काकुळतीच्या धर्या आमी तुका आराधन करता समयान जेसू जेसू. मोगाच्या सागोरा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू जिविताच्या वोंड्या आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गा संसाराच्या राया आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गींच्या वैसा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू जेसू. बऱ्या नितीदारा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू मुन्सुबीदारा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गींच्या देवा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू जेसू. सर्गींच्या दारवोट्या आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गींच्या सता आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गींचे वाटे आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गींच्या जिविता आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू आमच्या सुम्या आणि देवा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू आमच्या सर्वा आणि जिवा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू आमच्या कळसांच्या धनिया आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू आमच्या तारोका आमी तुका आराधन करता समयान जेसू जेसू. आमच्या खऱ्या इस्ता आमी तुका आराधन करता समयान जेसू जेसू. आमच्या रक्षका आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू गोऱ्या गोवळ्या आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू श्रेष्ठ याजका आमी तुका आराधन करता समयान जेसू जेसू. जिवा आणि जीवनपणा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू सर्गींच्या इष्टा आमी तुका आराधन करता समयान जेसू. जेसू काकुळतीच्या
देवा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू संसाराच्या उजवाडात आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू पिडा गुण केल्ल्या श्रेष्ठ वैसा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू देवसाराक पाडाव केलेल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू मेलेल्यांक जिवंत केल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू भुकेल्यांक दादोशी केल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू रडतल्यांची दुकां पुसरल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू कोडकारांक गुण केल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू फातक्यांक बक्षिल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू मनशा रूप घेवन आमचे मध्ये आयिल्ल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू हुंड्याच्या रूपार आमच्या मध्ये खरोच हजर आसच्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू कुरीस घेवन काल्वर पर्वत चडलेल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू कुर्सार मरून आमची सोडवण केल्लेल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू तिसऱ्या दिसा जिवंत उठलेल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू बापाच्या उजव्याक बसलेल्या आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू जेजू आमच्या मुनसुबीदारा आम्ही तुका आराधन करता सोम्यान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गान तुका सोम्यान अरदान तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सोम्यान अगडाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सोम्यान वंदन जेजू तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 एक भजन आमी गावन देवा बापाक त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका सनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रत्म्या देवा बापा कमियर का देविया आराधन करिया. देवान हो सगळो संसार रचला मनशाक आपल्याच सारक्या स्वरूपाय जावन देवान रचला. रचलेल्या मनशाक देव पोसता. देव आमचो बाप देव आमचो आधार देव खाकोळतीचो दर्यो देव मोगाचो सागर. त्या देवा बापाक आमी आराधन करया आनीक देवा बापाची आशीर्वाद आमी जण घेवया. सृष्टी रचनारा आराधन तुका जीवित दातारा आराधन तुका मनुष्या पसनारा आराधन तुका सृष्टी रचनारा आराधन तुका जीवित दातारा आराधन तुका मनुष्या पसनारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकोळतीच्या धर्या आराधन तुका मोगाचा गौरा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकोळतीच्या धर्या आराधन तुका
मोगाचा गौरा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा जेसू तुका साव आराधन जेसू आमच्या सडवंदरा तुका साव मान आणि होगळाप जेसू आमच्या थारोका तुका साव आराधन जेसू तो नितीदार सर्गींचो नितीदार तुझे थंय आसा सर्व सडवण तुका आराधन देवाचो पूत जावन ह्या संवसारांत आयलोय आनी आमचे मदें जियेलोय आराधन तुका जेसू क्रिस्ता मागलोलो देव आमचे मदें इमॅन्युएल जालो आराधन तुका मरियेच्या कुशीन तूं जल्मालोय जुसेसो आनी मरियेचो बाळ जावन जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन वाडलोय कुटुंब तुवें पवित्र केलें कुटुंबाचेर तुवें आशिर्वाद घालोय आराधन तुका सुमिया जेसू दैवीक सडवंदारा आराधन तुका आमच्या तारका आराधन तुका सर्गींच्या नितीदारा आराधन तुका दैवीक सडवंदारा आराधन तुका आमच्या तारका आराधन तुका सर्गींच्या नितीदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेसू क्रिस्ता आराधन तुका मरियेच्या पुता आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेसू क्रिस्ता आराधन तुका मरियेच्या पुता आराधन तुका आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आमकां तूं पवित्र कर पवित्रज्ञा आमचे मदें देवून येय आमी देवाची भुरगीं तुवें आमकां पवित्र केल्याय आमची कूड आनी आमचें जिवीत तुजें पवित्र आत्म्याचें तेंपल जावं आमचें थंय आसलें उणेपण भस्मून उडय पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या तुजी मजत आमकां पाठय तुजी जाणवाय आमकां पाठय भूत घटाय समजनी भक्त देव बिरांत आमकां तूं पाठय कित्याक तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना तुज्या सक्ते विणे आमी ह्या संवसारांत जिवंक शकना तुवें पवित्र केल्ले शिवाय आमी पवित्र जायना तुवें वायट बसमेल्ले शिवाय आमी नितळ जायना पवित्र आत्म्या तुज्या उच्चार नितळ कर पवित्र आत्म्या तुज्या जाणवायेन आमकां भर पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन आमकां बळवंत कर फाराक लिता
तूं आमचे पासो जुस्सो एक झुजारी पाराकलीत म्हळ्यार एकल्याच्या फाटतीन झुजतलो पवित्र आत्म्या आमची पार्थ घे पवित्र आत्म्या आमचे संगी झुजोंक आदार दी पवित्र आत्म्या आमी करच्या देवसराच्या झुजांत आमकां बळवंत कर आमी वायट सत्या विशयन करचें हर एक झुज तुज्या बळवंत सत्तेन सफळ जायशें कर पवित्र आत्म्या तुका आराधन पवित्र आत्म्या तुका आराधन पवित्र आत्म्या आराधन तुका मजतदारा आराधन तुका बुजवंदारा आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका मजतदारा आराधन तुका बुजवंदारा आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पाराकली आराधन तुका देण्या दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पाराक्लिता आराधन तुका आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आत्म्या एकड़ी बोर मौनपणी जेसूक आमी साश्टांग नमस्कार करिया जेसू आमचो राय आमचो सोडवंदार आमचे मुखार सरपडण आसा आमचे मुखार हसर आसा आमी जेसूची भुरगीं ह्या घडये जेसूक आमी आराधन करता आसतना एक घडी भर आमच्या सजणीचेर नदर आमी घालया आमी पातकी आमी उण्यापणान भरलेली व्यक्ती उणेपण वळखोनशें आमी पातकी म्हणले देवा मुखार वळखोनशें एक श्रेश्ठ करणी आमी हर एकली पातकी पातकाच्या कोणात आमी आसा पण आमकां सोडवनसो जेसू सोडवंदार आमकां हात दिवन उखलता जेजू म्हणटा एक पातकी मनीस आपली पातकां वळखून आपली जिणी परिवर्तन करीत जाल्यार सर्गी चड संतोश आसलो प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आमी पातकां वळख केल्ले वरवीं जिणी परिवर्तन केल्ले वरवीं सरकार संतोश जाता कितलो बरो अवकाश आमकां सरकार संतोशाचें वातावरण हाडचें आनी तें वातावरण आसा करूंक दुखेस्त काळजाक साध्य आसा परिवर्तनाक साध्य आसा आमी पातकी म्हणलें वळखून देवा मुखार सरपडतना
सरकार उसवाड फंगता संतोष जाता उल्हासान भरता देवसार लजेक पडता ताच्या झुजान तो चलवता मगाळ भाव भयणी एका पुरबायची घडी आमी जेसू मुखार आसा आमी फातके म्हणलें वळखून घेवया फातक आमचे वळखून घेवया जाव आमची सवाब बक्षी समया जेसू 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 आवय बापायचो मोग सारके रितीन करिनासलेले खातीर बक्षी समया जेसू जिणयेंत तांचे महत्व आनी मोल समजनासलेले खातीर बक्षी समया जेसू तांच्या दोळ्यांनी दुखां वाडोवंक कारण जाल्ले खातीर बक्षी समया जेसू तांकां अविधय जाल्ल्या खातीर बक्षी समया जेसू तांकां कठीण उतरांनी उलयलेले खातीर बक्षी समया जेसू तांची मान मर्यादेक कळंक हाडूंक कारण जाल्लेले खातीर बक्षी समया जेसू तांचे विशीं हेरां लागीं वायट उलयलेले खातीर बक्षी समया जेसू हेरां मुखार तांकां हल्क केल्ले खातीर बक्षी समया जेसू गरजे भायर तांकां इसा दिल्लेले खातीर बक्षी समया जेसू हेरांक फाटी उलयलेले खातीर बक्षी समया जेसू हेरांचे समस्या समजनासलेले खातीर बक्षी समया जेसू पिडे शिडे वेळी तुजी मजत मागानासलेले खातीर बक्षी समया जेसू उतर प्रायेच्यांक जतन घेनासलेले खातीर बक्षी समया जेसू कस्ता वेळार तांकां दुर्सारले खातीर बक्षी समया जेसू वडिलांक वचे म्हणून लेखलेले खातीर बक्षी समया जेसू आमी स्वार्थी जाल्ले खातीर बक्षी समया आमी जेसू रागार जाल्लेले खातीर बक्षी समया जेसू फरीपण घेवंक आमी निर्धार केल्ले खातीर बक्षी समया जेसू मसर आमी पावलेले खातीर बक्षी समया जेसू संवसारी वस्तूंची आशा आमी केल्लेले खातीर बक्षी समया जेसू कुटुंबांत माया मोगांची येवंक आमी चलवल्ले खातीर बक्षी समया जेसू म्हणजे जबाबदारी बऱ्या रितीन करिनासलेले खातीर बक्षी समया जेसू कुटुंबाचो वडील जावन म्हजी जबाबदारी बरी करिनासलेले खातीर बक्षी समया जेसू हेरांक देखी बरीत जिणे जियोंक हांव चलवल्ले खातीर बक्षी समया जेसू म्हज्या कामांत हांवें आळसाय केल्ले खातीर बक्षी समया जेसू आपले समय दाखयलेल्या खातीर बक्षी समया जेसू स्वताक हांवें पयस केल्लेल्या खातीर बक्षी समया जेसू नितीक म्हज्या जिणयेंत सागो दिनासलेल्या खातीर बक्षी समया जेसू घरचे भायर वस्तूंची आशा केल्ले खातीर बक्षी समया जेसू अमाल पिवण्याचो गुलाम जाल्ले खातीर बक्षी समया जेसू वायट संगतीचो गुलाम जाल्ले खातीर बक्षी समया जेसू फुडेच्या वडण्यांचो गुलाम जाल्लेले खातीर बक्षी समया जेसू म्हजो स्वंत फायदो हांवें चिंतल्ले खातीर बक्षी समया जेसू उदार जावंक हांव चलवल्ले खातीर बक्षी समया जेसू आत्मीक संगतींक हांव सडीत महत्व दिवंक चलवल्ले खातीर बक्षी समया म्हजे जेसू उतर वाचूंक चलवल्ले खातीर बक्षी समया म्हज्या जेसू उतरांचो नियाळ करूंक चलवल्ले खातीर बक्षी समया जेसू मी मगाळ भाव भयणीनो सबार सुखी आमी केल्यान सबार पावटी आमी सुकोन पडल्या आत्मीक जिणी शेळेपण आमी दाखयला कोणेपण वळखून घेवंक आमी फाटी फुडें गेला पथकांत आमी जियेल्या जेसू सुमया लागीं आमी मागया काकुळतीचो सागोर तो बक्षाण्याचो सागोर आमची पातकां दी बक्षूं दी आमकां जेसू राखून व्हरूं दी सांगात आमी गावया बोगोस सोम्या पातकां मोची भोगोस भोगोस सोम्या पातकां मोची भोगोस खाकलो मोची करिये देवा अग निखाकुळती अपराध मोचे खास पुसून मोचेर पावबीर मोती
सोम्या patkamoci Bogos somia patkamoci Bogos एकड़ी बोर patkamci जेसू लागी बक्षी म्हणून आमी मागता आसतना आमचे समर्पण देवाक आमी करया समर्पण आमी देवाक करचें आमकांच देवाच्या हातांत उपसून दिवं आमी देवाक समर्पण दिवचें देवाची खुशी जाणा जावं आनी ती आमच्या जिणयेंत जारी करूं समर्पणांत देव आमच्या जिणयेंत प्रवेश जाता समर्पणांत आमच्या जिणयेचे सुखान देव धरता समर्पणांत आमी म्हणटा देव तूं बरतो हांव तुजो साकोर समर्पणांत आमी म्हणटा देवा तुज्या कुशेक कल्तीमान घालूंक हांव तयार आसा समर्पण आमच्या भावार्थाच्या पयल्या दिसा बाप्तिस्माच्या वेळार संपूर्ण रितीन समर्पण आमकां केल्लें पवित्र आमी जाल्ले तें समर्पण तें पवित्रपण खंयसर पावलां आज परत जेसूक आमी समर्पण करया संवसारांत 7 अद्भुत वा 7 मनशान रचलेली अद्भुत आसात ताजमहल तांचे पैकी एक आनी हेर संगती आसात पूण आमी कोणूय चिंत लागीं देवान आमच्या जिणयेंत 7च्या चड असर्या रचल्यांत देर आर मोर देन 7 वंडर्स इन द ह्युमन बॉडी आमची कूड देवान रचलेल्या असर्यांपैकी श्रेष्ठ आमचो मेंदू देवाची जाणवाय व्यक्त करता संवसारांतले एक अद्भुत मिस्ट्री वंडर देवान आमकां बोवा पुरबायचे दोळे दिल्यात another wonder ह्या संवसारांत दोळ्याक खंयचीच अल्टरनेटीव ना देवान आमकां आयकूंक कान दिल्यात आयकूंची सकत होगडायला लागीं विचारली जाल्यार ही सकत कितली म्हत्वाची म्हणलें कळटा देवान आमकां एक तोंड दिला उलोवंक आनी एक अद्भुत त्या तोंडा भितर असले जीब मोर दॅन 50,000 टेस्ट बड्स आर फाउंड इन आवर टंग 50,000च्या चड रुचीक पळोवच्यो संगती वा सकत जिपेक आसा खले कसर हे देवान रचले देवान आमकां एक थाळो दिला आनी एक सर्ये देवान आमकां एक काळीज दिला आनी एक सर्ये देवान आमकां दिले हात पाय ते अनेक सर्ये आमच्या कुडींत आसची खरी एक संगत खरी एक विस्वो एक श्रेष्ठ असर्ये इट्स ए वंडर ही संगती रिप्लेसमेंट ना करूंक जायना हे संगती रिपेरी करून पयल्यांच्या जाग्यार हाडूंक जायना ह्या विस्व्यांक मनशांनी मोल बांदूंक जायना दोळ्यांची दिश्ट गेली जाल्यार कितलो करोड दिल्यारय दोळ्यांचे सकत फाटीं मेळना देवान आमकां दिल्लें काळीज रावलें जाल्यार
ह्या संवसारांतल्या खंयच्याच संगतीक काळीस मोला घेवची सकत ना. देवान दिले खरी एक विस्वे मोलादीक मोल बांदूंक साध्य ना. म्हाका भाव भयणीनो, जेजूस आमकां आमी आसा, आमकांच आमी समर्पीत आसतना हे संगती नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या वंटांनी, ह्या कानांनी, ह्या दोळ्यांनी, ह्या हातांनी, ह्या काळसांनी समयाची स्तुती गावया, समयाक महिमा दिवया. वोंट दिल्ले देवान आमकां ताचें उतर उलोवंक, ताची महिमा गावंक, ताची स्तुती करूंक, हेरां भशेन बरें उलोवंक, हेरांक बुजावण दिवंक, हेरांक आदार दिवंक, नय्याची बेर वायट उलोवंक, वायट संगती वापरूंक, गाळीची राब दिवंक, वायट संगतीक वापरूंक आमकां देवान जीब दिवंक ना. असे गडीभर तोंडाचे आनी जिबेचे वोंटाचे समर्पण आमी करता आसतना कितें उणेंपण आसा म्हज्या वोंटाचेर, म्हज्या तोंडान, म्हज्या जिबेर, देव भरती करूं दी. बाबा पुरबायचें गीत आसा, उक्तेंकर समया वोंट तूं म्हजें. हें गायता आसतना आमी एक एकच आमच्या कुडीचो विस्वो देवाक समर्पण दिवया. उक्तेकर सोम्या वोंट तूं म्हजें, उक्तेकर सोम्या वोंट तूं म्हजें. अर्गा तुका दिवूंक महिमा तुजी गावूंक, उक्तेकर सोम्या वोंट तूं म्हजें. परत उक्तेकर सोम्या वोंट तूं म्हजें, उक्तेकर सोम्या वोंट तूं म्हजें. अर्गा तुका दिवूंक महिमा तुजी गावूंक, उक्तेकर सोम्या वोंट तूं म्हजें. एक घडी आमचे वोंट जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमची जीब जेजूक समर्पण दिवया. आमचे तोंड जेजूक आमी समर्पण दिवया. ह्या तोंडा बोवारी, ह्या जिबे बोवारी आसा एक सुबीत मुखामळ. कितल्या पुरबायचे मुखामळ देवान आमकां दिला. आपल्या सरक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन रचला म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. एका व्यक्तीचे मुखामळ देवाचे हसरपण दाखयता. एका व्यक्तीचे मुखामळ देवाचे मुखामळ व्यक्त करता. एका मनशाची वळख धरची ताचे मुखामळ पळय. एका व्यक्तीक व्यक्तित्व मेळचेच ताच्या मुखामळांत हांव. ह्या मुखामळाच्या भोंवतणी आसची जीब, तोंड, वोंट. जेजू हांव तुका समर्पिता. हांव तुका समर्पण दिवन पवित्र करूंक तुजो आदार मागता. ह्या मुखामळाच्या कुशीक आसा देवान दिल्ले 2 अपुरबायेचे खाण. खाणाची सकत विशेष गडीभर आमच्या खाणाक आमी आपणया. ह्या खाणांनी देवान विशेष सकत घाल्या. ह्या खाणांक आयकोवची सकत दिल्या. समया जेजू म्हणजे खाण आयच्या दिसा तुका हांव समर्पण दिता. कोणें एकल्यान सांगलेलें आसा, तोंडांतल्यान गेल्लें वीख तें वोंकोन फाटी काडयेत. तोंडांतल्यान गेल्ल्या विखाक वखात आसा, पण कानांतल्यान गेल्ल्या विखाक
वोकात ना कानांतल्यान गेल्ले वीक पाटी वोंकोंक जायना ते वीक वेता काळसाक काळीस बी काळ करता काळसान जावन ते वीक मोतीक सडता देखून काळसाक आनीक खाणाक लागशिल्लो संबंद आसा कितें आमी आयकता कितें आमच्या कानांनी वेता ते आमच्या काळसाक लागता नाटवता जर बऱ्यो संगती गेले जाल्यार काळीस बरें जाता भाग्यवंत जाता उल्हासता आनी तेंच मनशाच्या जिणयेंत बऱ्यो संगती जावन भायर येता जर आमच्या कानांनी वायट संगती भितर गेल्यो जाल्यार वीक गेलें जाल्यार काळीस वीक जाता मत बी काळ जाता काळसा मदींतले वीक करण्यांनी भायर वंगता आमकां नावच जाता हेरांक नावच जाता सगळ्यांक देसवाट करता मंगळ भाव भयणी आयच्या दिसा आमचे कान जेजूक आमी समर्पण दिवया ह्या कानांनी बरें आयकूं कानांनी जेजूचें उतर समजून घेव जेजूची कुशी जाणा जावन जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागून कानाचें समर्पण देवाक आमी करया उक्ते कर सोम्या कान तूं मोचे उक्ते कर सोम्या कान तूं मोचे ताळो तुजो आयको खुशी तुजी समजो उक्ते कर सोम्या कान तूं मोचे परत उक्ते कर सोम्या कान तूं मोचे उक्ते कर सोम्या कान तूं मोचे ताळो तुजो आयको खुशी तुजी समजो उक्ते कर सोम्या कान तूं मोचे कानाचें समर्पण आमी करता आसतना देवान आमकां दिल्ल्या अपुर्बायेच्या दोळ्यां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया दोळे आमच्या जिणयेंतले आनी एक विचित्र आयज आर वांडर्स दोळे कोडीक उसवाड दितात आनीक आमकां वावर करूंक शकता जर दोळेच कुडे सदीत जाल्यार सगळ्या कुडींत काळोख भरता पयले वार एका ल्हानशा भुरग्याक दिस्त नासलेल्या भुरग्याक ऑपरेशन करून दिस्त मेळिल्ल्या वेळार ते भुरगें पळोवंक शकता ताका जावचो तो संतोश ताका विविध संगती दिसतना जावचे ते भोगाप ते वर्णूंक असाध्य त्या भुरग्यान पळोवची रीत त्या भुरग्यान ताचे दोळे पिळी पिळी करचे रीत विशेष अपुर्बायेन त्या भुरग्याक उसवाड मेळ्ळो देवाक सांवर्गा काळोख आनी उसवाड तसो फरक कुरडे जाल्ल्यांक मात्र कळीत आमकां कळीत जायना कित्याक आमकां तसलो काळोख येवना म्हजो एकलो इश्ट लगभग 50-55 वर्सांचो फाटल्या दिसांनी ताचे दोळ्याची संपूर्ण दिश्ट गेली पळोवंक ताका जायना कितेंच ताका दिसना मस्त कस्त जाता तो भाव पळोवन म्हाका बेजार जालें देवा लागीं मागया ह्या बाबाक पळोवची सकत पाटी मेळो दी म्हणून देवान मात्र त्या मनशाक दोळ्याची भलायकी पाटी दिवयेत ह्या मागण्या वेळार ह्या बाबा स्वामी उगडास करया
देव ताका बरी भलायकी दोळ्यांची दिस्त पाटे देवन दी म्हणून आमी मागया. जेचो दैवीक वयस सांबारांची पिडा गुण केल्लो दोळ्यांची दिस्त दिल्लो ह्या वंड्याच्या रुपार आमचे मदें हजर आसा. त्या भावाक आपडून दी दोळ्यांची दिस्त दिवन दी म्हणून आमचे मागणे जावन दी. सांगात आस आमकां पळोवची सकत देवान दिल्या अर्गां दिवया. ही एक उरती सकत देवाक आमी अर्गां दिता आसतना ह्या दोळ्यांनी बरें पळोवंक बरेंच आमच्या दोळ्या मुखांतर प्रवेश जावंक देव आमकां आदार दिवन दी. जायत्यो वायट संगती आमच्या भोंवतणी विविध संदर्भांनी आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या संगतींतावन आमी बरें मात्र शिकोवंक असले वायट यानांतले बरी आमी सत्रायेन रावोंक ह्यो वायट संगती आमकां एक सत्राय हाडून येवं दीत. तर आमचे दोळे जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी आमी घावया. उक्ते कर दोळे मोचे उक्ते कर सौम्या दोळे मोजे उजवाड हांवें पळोवन सोबाय तुजी देखून उक्ते कर सौम्या दोळे मोचे पर उक्ते कर सौम्या दोळे मोचे उक्ते कर सौम्या दोळे मोचे उजवाड हांवें पळोवन सोबाय तुजी देखून उक्ते कर सौम्या दोळे मोचे. दोळ्यां खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना देवान आमकां दिल्ले दोन भोव वापरपाचे हात आनी पांय आसात. देवाची सकत देवाचे विचित्र आमच्या हाता पांयांनी आमी पळयवेत. एक हात वावर करिनात जाल्यार कितले कस्त म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. आमच्या एका हाताचो एक बोट सारकें ना तर जाल्यार हाताची सकत गेल्ले वरवीं मुखार भाव भयणीनो घटमूट दोन हात आमकां दिल्यात. अजून ते वावर करतात. थोड्यांक कायलेची गांठीची दूख आसूंक पुरो थोड्यांक किल्लेशे हाताची समस्या आसूंक पुरो ह्या वेळार जेजूक आमी समर्पण दिवया. पण हे हात देवाची महिमा भुक्ती करतात. हे हात हेरांक कुमोग करूंक हेरांक आदार दिवंक हेरांक बेसांव दिवंक उक्तें कर म्हणून आमी मागया. आमचे हात उदारे करून देवा लागीं आमी मागता आसतना हेंच पवित्र केल्ले हात देवान हेरांक पवित्र जावच्यो तसल्यो संगती आदारूंक आमकां प्रेरण दिवं दी. म्हजे ही पासत आमी मागा. पडतीच्या दिसा हेच हात पवित्र तेलान मागलेले. ह्या हातांनी हेरांची सेवा करूं ह्या हातांनी देवाचें बेसांव दिवं ह्या हातांनी हेरांक उखलूं ह्या हातांनी हेरांच्या गरजांक पावूं देव म्हाका आदार दिवं दी. तुमचे हात जेजूक समर्पण दिया. हात उखल्लो जाल्यार तो बेसांव दिवंक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याकच आमी वापरूंक नसो. हात आमी बोल्साक घालो जाल्यार हें कांय थोडें दान हेरांच्या गरजांक पावोवंक ह्या हातांक बोळ मेळोवन दी. मुगाळ भाव भयणीनो ह्या हाता बराबर आमचे पांय देवाक आमी समर्पण दिवया. ह्या पांयांनी आमी धांवता पांयांनी आमी काम करता पांयांनी आमी हेरांच्या गरजांक पावता. सारके पांय दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. खंय थोड्यांक पांयांची दूख गांठीची दूख आसूंक पुरो
देवाक ह्या घडी आमी समर्पण दिवया आनी आमचे हात पाय जेजूक समर्पण दिवया. उक्ते कर सौम्या हात तू मोचे, उक्ते कर सौम्या पाय तू मोचे, भावा भयणींक बोगसूंक सेवेक ताच्या लागूंक, उक्ते कर सौम्या हात पाय मोचे, उक्ते कर सौम्या हात पाय मोचे, उक्ते कर सौम्या हात पाय मोचे, भावा भयणींक बोगसूंक सेवेक ताच्या लागूंक, उक्ते कर सौम्या हात पाय मोचे. निमाणे जावन भाव भयणीनो, देवान आमकां साहित्यान दिलां. हात पाय मात्र न्ही, दोळे मात्र न्ही, कुडीक भायर दिसचे संगती मात्र न्ही, आमच्या कुडी भितर साहित्य संगती आमकां दिल्यात. काळीज आसा, लिवर आसा, आनी कितें शिरां आसात, रगत आसा, उदक आसा. एका कुशीन तावन आनी एका कुशीक कनेक्शन आसा, भोगणां आसा, दूख आसा. ह्या कुडी भितर नातलें कितें सगळें आसा. जेजू लागीं आमी मागया, आमचें काळीज तुका आमी समर्पण दिता. आमच्या कुडींतले भितरले हर एक विस्वे जेजू तुका आमी समर्पण दिता. काळजांत बरें चिंतूंक देव आमकां आदार दिवं दी. मनशाचें काळीज कोट्यांतलें कोटें म्हणून ह्या संवसारांतली एक खोटी वस्त आसा जाल्यार तें मनशाचें काळीज म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. कित्याक काळीज खोटेंय जायत, बरेंय वय. काळीज खोटें जाल्यार आपणाक देसवाड, हेरांक देसवाड करता. काळीज बरें जाल्यार सगळें जिवीत बरें जाता, आमी बरीं जाता. हें काळीज जेजूक आमी समर्पण दिवया. काळजांत बरीं भोगणां आसूं, काळजांत बरीं चिंतूंक, बरेंच करूंक देव आमच्या काळजांक आदार दिवं दी. जेजूच्या काळजा सारकें आमचेंय काळीज खालतें आनी बोळें जावं दी. ह्या काळजा बराबर आमच्या जिणेंत असले सरयेक विस्वे देवाक आमी समर्पण दिवया. सगळ्या आमच्या जिणयेचेच समर्पण करून देव आमकां पवित्र करून दी म्हणून ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. उक्ते कर सौम्या काळीज मोचे, उक्ते कर सौम्या काळीज मोचे, काकुळतीक बापाच्या देण्यांक पवित्र आत्म्याच्या, उक्ते कर सौम्या काळीज मोचे, उक्ते कर सौम्या काळीज मोचे, उक्ते कर सौम्या काळीज मोचे, काकुळतीक बापाच्या देण्यांक पवित्र आत्म्याच्या, उक्ते कर सौम्या काळीज मोचे. सगळीं आमी दिबे घालया. जिणयेचें समर्पण आमी केलां, कुडीचें समर्पण आमी केलां. एक घडीभर आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी करया. आमच्या जिणयेंत असले हर एक संगती देवाक समर्पण दिवया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान राजकर्शे खातीर आमचे मागणें जावं दी. थळावळ पिडेनी सैत लोक मरण पावता, हार्ट अटॅक नसले संगती मनशाक कस्तार घालतात. जेजू आमचे मागणें आयकून दी. घडीभर आमच्या भुरग्यांचो उगडास आमी काडया. भुरग्यांक देव राखून दी आनी सांबाळूं दी. वायट सत्यांत तावन पिडे शिडे तावन बरें शिकोवंक बरी माऊल्या, बरो फुडार भुरग्यांक फावो जावं दी.
इस्रायल पॅलेस्तीन आणि परगावांत सुसाच्या जाग्यार असलेल्या लोकां पासत आनी प्रत्येक रीत आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पासत परगावांत असलेल्यां पासत मागया देव तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी तांच्या वावराक देवादार दिवन दी घडीभर आमच्या कुटुंबांत फिरगजेन शेजाराच्या प्रायवंत भाव भयणी पिडेस्त असलेल्यां पासत मरणाच्या तणीर असलेल्यां पासत देवाची काकूळट आमी मागया देवादार दिवन दी ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत हांव मरण पावल्या सगळ्यांक देव सस्नाचो विशय दिवन दी ह्या पुंतळार हांगासर आयिल्ल्या सगळ यात्रिकांक देवाचे बेसांव हवसावन दी हांगाच्या विकाराक देव परचे ह्या फिरगजेंतल्या सगळ कुटुंबांक देव सक्तेन बरो दी हाच्या दिसा रितीरेक आमकां कुमो केल्या हर एकल्यांक देव आपल्या उदार मनाची बेसांवां दिवन दी हाचे बराबर सबार बेसांवां इरादे आमकां आसात कितें आमकां मागोवंक जाय हे घडये मौनपणी एक घडी बोर सक्रामेंताचे जेजू मुखार आमी दवरया आमचे हात वयर करया सगळी त्या समयरादे जेजूचे गेलेल्या मागण्यांत आमी देवाक पेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिताव तशें आमची पापां बगस आनी आमकां दाणलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमकांच तयार आयसाव हे देवाडा सक्रामेंता गीत आमी गावया येत्या वडा सक्रामेंता सुस्तांक नामान करुया पुर्विला त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदाया सलवणवेच्या अस्कत्विस्व्या बावार्ताचे बोथिप्या जसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या सीता तुका दोगांचे स्पिता समासामी नावाटा आमीन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जवची येताय आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक आमेन मिसाचे बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता सेलीन डिसोजा रुजारवाडो वेरोनिका मचादो सांताकट्टे आवित आनी आशा डिसोजा कोक्कडा रेश्मा रेबेरो सांताकट्टे बॅप्टिस्ट आनी जसिंता डिसोजा बोरेमार बीना कार्डोजा शंकरपुरा आल्बन जॉयस पेरेरा बेलमन जॉस्विन डिसोजा ब्रह्मावर हिल्डा रेबेलो कणजार अनिता डिसोजा कणजार
एरिक बांज सांताकट्टे, सागर डिसोजा सांताकट्टे, हेरी कर्नेलियो आणि कुटुंब ब्रह्मावर, मॅन्युएल कर्नेलियो ब्रह्मावर, रायन कर्नेलियो ब्रह्मावर, एवजिन आणि एजलिन ऑलिवेरा सस्तान, जेडन जहाले मस्करेनस पेरमपल्ली, विल्फ्रेड रिनोल्ड रियाना मतायस शिरवा, जीवन केरन डिसोजा मैंगलोर, रीमा सिक्वेरा सुरतकल, एमिल्टा मार्टिस मणिपाल. तशेंच रोझेरियो आणि रोजी डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता डॅरल डिसोजा आणि कुटुंब, जॉन आणि आयडा पिरेरा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता मेल्विन पिरेरा कडपाडी ऑस्ट्रेलिया, ललिता माबेन हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता लिनेट माबेन कापू, विन्सेंट आणि एलिझाबेथ कार्डोजा हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता रेमान डिसोजा उद्यावर, तशेंच जुलियाना डिसोजा मैंगलोर आर्गामेस. दरबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदां गाता, काल सांतां दिवसता. मोखच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता, दैवीक तुझ्या पोळा सोम्यांची बी तुला भयता. दरबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदां गाता, काल सांतां दिवसता. दरबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदां गाता, काल सांतां दिवसता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेसू ख्रिस्तते मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमचे काळीस, आमचे मौन, आमचे चिंतप आणि आमची जियोवची रीत नवी करूंक विशेष आपोवणें आसा. जेजू म्हणटा, नवो वायन नव्या चिलांनी भरूंक आसा. जेजूचें चिंतप नवें, जेजूची शिकवण नवी, जेजूचो वावर नव्यापणान भरलेलो आनी असलो वावर करीत जाल्यार आमी नवी जावंक जाय. एक दाखलो दिवचे जाल्यार जेजू सांगता, दुस्मानाचो मोग कराप, तुमकां द्वेशेदारा पासत मागा. हे एक नवेंच चिंतप, नवीच शिकवण, हो एक नवो वायन. आनी हो नवो वायन वा ही नवी शिकवण आमी पाळली जे जाल्यार आमचें मन आमी नवें करूंक आसा, आमचें चिंतप आमी नवें करूंक आसा, आमची दीस आमी नवी करूंक आसा, आमची साल समकन आमी नवी करूंक आसा. त्या दाडा मात्र जेजूची शिकवण पाळून जियोवंक साध्य आसा. ह्या रितीन आमी भाग्येत आसतना असली नव्यापणाची कृपा आमकां समेस्तांक फावो जावं दी. मरी माय ही नवी शिकवण जियोवंक आदार दिवं दी म्हणून प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी आमी चुकोवन पडल्या फातकी आनी अस्कत मनशां आमी, देखून पातकाची दूख धरून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयते जावया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सरपत्वेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत Krista kalut Krista kalut Somia kalut Somia kalut प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उसबडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पळयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या सताच्या उसबडान सदां जियेशी कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. इसाक आतां म्हातारो जाल्लो. ताज्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका कांयच दिसनातलें. आपल्या व्हडल्या पुताक एसावाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. इसाकान म्हळें, पळय हांव म्हातारो जालो. केन्ना हांव मोरान तें हांव नेना. तुजी शिकाराची हातेरां बाणाचें पोतें आनी दोण घे आनी रानांत वचून शिकारी मारून हाड. म्हजे रुचीचें बरें एक जेवण तयार कर आनी तें हाडून म्हाका दी. हांव जेवतां आनी मरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालता. इसाक आपल्या पुता लागीं उलयतना रेबेका आयकताली. येसाव शिकारी मारून हाडूंक रानांत गेल्लो त्या वेळार तिणें घरांत दवरलेली आपल्या पुता येसावाची भोव बरी मुस्तायकी हाडून आपल्या धाकट्या पुताक जाकोबाक दसयली. बोकऱ्याचें चामडें ताच्या हातांक आनी लोव नातलेल्या गळ्याक रेवडायलें. आपणें तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातांत दिली. जाकोब आपल्या बापाय सरसीन गेलो आनी म्हणालो, बापा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. तूं कोण? म्हज्या पुता. जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, हांव तुजो मलगडो पूत एसाव. तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणें हांवें केलां. ऊठ आनी बस आनी हांवें हाडलेलें शिकाराचें मांस खा. उपरांत म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. इसाकान आपल्या पुताक विचारलें, तितले वेग्गी तुका शिकारी कशी मेळ्ळी? जाकोबान जाप दिली, सरस्परा तुज्या देवान म्हज्या मुखल्यान ती दावाशी गेली. इसाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सर. तूं म्हजो पूत येसाव वय की न्हय म्हूण हांव तुका सासफोन पळयतां. म्हज्या पुता. जाकोब आपल्या बापाय इसाका लागीं गेलो. इसाकान ताका सासफोन म्हळें, ताळो जाकोबाचो पूण हात येसावाचो. जाकोबाच्या हातांक येसावाच्या हातांक आसलेल्या परी लोव आसली देखून ताची वळख इसाकाक मेळ्ळी ना. ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो पूण परतून ताणें विचारलें, तूं खरोच म्हजो पूत येसाव? वय. ताणें जाप दिली. इसाकान म्हळें,
शिकाराचें मांस हाड. तें केल्या उपरांत तुका आशिर्वाद दिता. जाकोबान तें हाडून दिलें आनी इसाकान तें केलें. उपरांत ताणें ताका पिवंक ताका सोरो दिलो आनी तो पियेलो. ताच्या बापायन इसाकान ताका म्हळें, म्हज्या पुता लागीं ये आनी म्हाका उमो दी. तो लागीं सरलो आनी ताका ताणें उमो दिलो. ताणें ताज्या मुस्तागेचो परमळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, सरस्वरान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेता परी म्हजो पूत परमळटा. देव तुका मळबातावन दाव दिवं, शेतां तुजी पिकाळ करूं, भरपूर फळ आनी दाकासरो तुका दिवं. लोक तुजी सेवा करूं, राष्ट्रां तुज्या मुखार सरपटो. तुज्या भावाचो धनी जा, तुज्या आवयचे पूत तुज्या मुखार सरपटो. तुजे शिराप घालतल्यांचेर शिराप पडोव, तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर आशिर्वाद पडोव. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक नावाडा, ताची स्तुती करा. तुम्ही सर्वेस्पराच्या सेवाकानो, आमच्या देवाच्या निवासान ताच्या घराच्या आंगणात रावतेल्यानो ताची कीर्त गाया. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. ताच्या नांवा गितां गायना म्हणा, कित्याक तो मोगाळ. वय जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक म्हूण विंसून काडला, इस्रायलाक आपलें दायज म्हूण केला. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. हांव साना सर्वेस्पर बोवरतो म्हूण सर्व देवा मदें आमचो धनी एकलो सुश्रेश्ठ म्हूण. मळबार तशें प्रितुमेर मोडायच्या सागराणी सैत आपणाक जाय तशें सर्वेस्पर करता. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक तो बरो. समस्त में उभी राहूया आणि उद्गार आम्ही गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरे मुजो ताळो ऐकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या तो वळू जुवांचे शिस जेजू सरशीन येवन म्हणाले आम्ही आनी फारिजेव साबार पावटी उपास करता पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशीत गी होरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतले आनी तो वळू ते उपास करतले कोणीय मनीस पोरण्या उस्तुराक नव्या लुकटाचो कोपो मारिना कित्याक कोपो पोरण्या उस्तरांची सुतां वण काडटा आनी ताचो फाळो आनीकय व्हड जाता तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिनात तशें भरल्यार चिलां फुटतात अशें वायन गळोन वता आनी चिलांय विबाड जातात नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता अर्पुंच्या तुका हाडून आयल्या ओंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार करून पवित्रात्म्याक धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या इकोर काळजामोना ओपून दी ताव मोठा आमची ल्हान कामा सुपळ कर म्हूण मागता अर्पोवच्याक तुका हाडून आयल्या पांडो आनी वायन बापा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रात्म्याक धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या नित्या पवित्र सविस्पर मानून घे देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे शोभे आशो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोन आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचूंक जाल्यार हें तुजें सामकां एक देणें आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवेक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेत वाडत वयता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतर एका ताळ्यान गायता Povit, 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 del balanzo se ves por todo.
सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंच गीत तुकाचं उंच गीत तुकाचं सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे उंच गीत तुकाचं उंच गीत तुकाचं बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून किदें पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीच्या वाचतच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawartatso good pergedunya Sumya Jesu ami ho undo kata Ani hai kalsinte piyeta Title poti tu vaibavan es Ami tuche paran परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुदो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमी स्मयता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडासकार लियो आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयझॅक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती आनी ती सोपोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास असो आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षितांव जशें आमची पातकां बगस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिण्यांतलें तेंतसावांतलें नातायर मरणांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या षडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तुमची येताय रसवट सलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन समियाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकांक आमी शांती दिवया देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सम्या तुवें म्हजे बद्दल चिन्न भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली सुमिया काळजा म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तैवीक जेवणान तुज्या सुमिया काळजा म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तैवीक जेवणान तुज्या हांव जिवितासो आत्म्याच्या पोशारासो भक्तेन सत्तेन सेवता तो ससना चियेतलो सुमिया काळजा म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तैवीक जेवणान तुज्या हांव दाखवाल तुमी पांटे नात आमचे मोदे वांटे सबन बेंटा सर्वय कांठे फळ दिवं 100 वांटे सोमिया काळजा म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तैवीक जेवणान तुज्या गम उजवाडासो काळोखान प्रकाश पावसो
उसवाडान रावसो नीट चलतलो सैगी येवन पावतलो येसू मिया काळजा म्हज्या रावदनिया आत्म्यान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तय बी जेवणान तुज्या येसू मिया काळजा म्हज्या रावदनिया आत्म्यान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तय बी जेवणान तुज्या प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटून हे परी ससनाक बाळता तसलो फळ आमी काडूं की आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून या क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाची उपकार तुम्ही मुखार येवचे आनी तुमची मनाची वात तुम्ही घेवची आमच्या पाद्रपदान घेवची जेराल्ड मोनिका मेनेझस कांजार तशेंच नांव नाका सांताकट्टे दिवीन दिव्या प्रमिळा डी आल्मेडा सांताकट्टे रोशन जेसिंता मेंडोन्सा मूडुबेळे रोशन जेसिंता मेंडोन्सा मूडुबेळे सुष्मिता आनी रॉयसन मँगलोर तशेंच एमिल्डा मार्टिस ब्रह्मावार वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ये भोव नितळी आवकारी भोव बगेवून त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका मिसून काडली देव पुता तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगुल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर तुज्या मागण्याच्या उर्बेन तोसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनिकी सड वाडोवंक हांव भोव सड अत्रेकतां हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यान तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर देवाची खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका ती गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां ते सवा ह्या परी आसात किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक शिकपाची युरोप विजा मेळोवंक फ्लॅटाक बऱ्या जाग्याची भाड्याची मनशां मेळोवंक बेसायेचें काम बऱ्या तरान जावंक कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक
पांयाचे गांठीची दुगूण जावंक पुताक ऑस्ट्रेलिया विजा मेळोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक गर्भांतलें सिस्ट गूण जावंक डिप्रेशन भिरांत पयस वसोंक भुरग्यांनी देवभिरांतेन वाडोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक रेन फारीक जावंक हातान धरलो मार संपूर्ण गूण जावंक एकसूरपण पयस वसोंक मोतीक समाधान मेळोवंक विजा मेळोवंक आमाल पिवणें सोडूंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक केस चडचे रावंक कॅन्सर रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बिजनेस बऱ्यान जावंक दोळ्यांचे इन्फेक्शन गूण जावंक शेड कोंकली ताप गूण जावंक दुबय नर्सिंग विजा मेळोवंक ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक ऑपरेशन बऱ्यान जावंक एक्सिडेंट जाल्लो पांय गूण जावंक खेळांत जिखोन येवंक मणिपाल ICUंत आसच्या विद्या म्हणल्यार भयणीक संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवन मोतीर येवंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरये माये लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडवान पयल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवांत सबार परजळीक मोतयां ती जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोन दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुलो पुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक हांवें येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोन दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमेन काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लागी आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी हातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवें आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक
जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता जी आता निराश करता सष्णाच्या सष्णाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवय सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. Atmomususu며 나왔다 देवा मुझा तारो गाते उल्लासता atmomususu며 나왔다 atmomususu며 나왔다 देवा मुझा तारो गाते Ulasta atmomususunya nawarta Sumok niyalta Ucaraya hawa kanta Mahanta cikit sentosan kata Somya sumok niyalta Atmomususumya navarta Deva muja tarukate Ulasta atmomususumnya navarta Somi aplen pol takaita प्रकाशिक महिमा प्रगटता पोतवेदारांग बसके तावन सकला घालता सर्वेस पर बोल दाखयता atmomususumnya nawarta देवा मुझा तारकते Ulasta atmomususumnya navarta Atmomususumnya navarta Deva muja tarakate Ulasta atmomususumnya navarta Somi kaltyang us ubarta Bokelang dandirvian borta Dayen dubliadak tiang to saman borta Somi kaltyang ubarta Atmomususumnya navarta Deva muja tarukate Ulasta atmomususumnya navarta Atmomususumnya navarta Deva muja tarukate Ulasta atmomususumnya navarta Somya chiburvi haungata
देवाक मुचा अर्गांदिता अर्तो तासमोग आनी ताची दया सोम्याची ओडवी घाता आत्मो म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्या नावाडटा आत्मो म्हजो सोम्या नावाडटा देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्या नावाडटा Mogal putal sobe Amkwar mari आशीर्वादी आमकां जेसूच्या बोबोयत पाळसा आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये दर्या शुक्रा तुम्ही समेस्त बडव्यानाने भक्तनो भगवंत कुर्साचे कुर्वेन निवारण काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.